एक लक्षात रावचें सगळ्यांचे एक नाही ते दोन तेच म्हणटा दोन पहिले सांगता की 20 मिनटां चलोवंक शकता आमी 2-2 मिनटां उलोवपाचें प्रत्येकान ठरोवपाचें नाल्यार मायकल एकटोच आमचो 20 मिनटां उलयतलो कॉलिंग अटेन्शनाचेर. स्पीकर सर 8च जाण तो आहा. ऑपोजिशन स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान रिप्लाय दिल्लो आहा. कॉलिंग अटेन्शन हें मर्डर आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाला हे इतलेंच सोंपना, हे आख्खे गोंयांक लागता स्पीकर सर. आनी जेन्ना गोंयांक म्हणटा हांव तेन्ना मोटीव फॉर मर्डर ऑर अटेम्प्ट टू मर्डर ऑर ही झगडी जी चालूच आहा, आमी न्यूजपेपराचेर प्रिंट इलेक्ट्रॉनीक मिडिया सोशल मिडियाचेर आमी आयकत आहा की थेफ्ट्स बर्गलरीज म्हणजे टेम्पल आसूं चॅपल आसूं बाकीचे सगळे ह्यो वस्तू आसूं हे गोंया भायले लोक येवन गोंयान रावता, एक 15 दीस रावता, एक म्हयनो रावता आनी मागीर हे थेफ्ट्स चालू करता. ही थोडे ऑर्गनायज गँग्स आसता आनी थोडे स्पेशल मोटिवानूच येता हिंगा काम करतले म्हणून. आनी तांकां अशें दिसता हिंगा गोंयान भरपूर काम आहा पूण सॅलरी लिमिटेडूच आसता, तितली आसना, 15-16 हजार 18 हजार. तांकां दिसता की गोवा म्हणजे दुबाय भशेन काम मेळटलें काय 50-60 हजार रुपया म्हयन्याक ना. आनी ते मागीर थेफ्ट करूंक चालू करता. आनी त्या खातीर स्पीकर सर हे थेफ्ट्स वाडत आसा आनी लोकांची फ्लॅटां बंगले शॉपां आनी खुबश्यो वस्तू हे चोरी करून वयता. प्रिव्हेंटीव मेजर्स जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान बरयल्ले आहा, पुलीस डिपार्टमेंटान बरोवन दिला की आमी रेग्युलर पेट्रोलिंग करतले म्हणून. हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे नदरेक हाडूंक सोदता की आदीं बऱ्यो बायक्स आसल्यो, गोवा पुलिसा कडेन बायक्स आसल्यो फॉर पेट्रोलिंग. आतां त्यो कितल्यो उरल्या आख्खे गोंयचे पुलीस स्टेशनाच्यो कितल्यो बायकी आनीक उरल्या पेट्रोलिंग करपाक, ऑर whether the constables have to use their own bikes and whether petrol is provided to them to do patrolling. Second is, Speaker sir, जेन्ना mechanism गोवा पुलिसा कडेन कितें आहा की जेन्ना टेनंट्स रावता म्हणजे लोक आमचे गोंयकार टेनंटांक दोत्ता, म्हणजे गोंया भायले हे सगळे जाण येता whether they are from Bihar, UP, Maharashtra, Karnataka or from any other state. When they come here in search of job, they work in industrial estate, hotel industry or anywhere. Mechanism गोवा पुलिसा कडेन कितें आहा, whether they are coordinating with village panchayats, कित्याक फायनली कोणाचे तरी रुमान ते भाड्याक रावता, कोणूच जबाबदारी घेवंक सोदिना स्पीकर सर. आनी त्या खातीर सम पीपल हू आर स्टेईंग हियर फॉर 5 months, 6 months, 8 months कोणाकूच खबर ना कोण तो. पुलीस व्हेरिफिकेशन कार्ड तेजे कडेन ना, तेजे कडेन आधार कार्ड खंयचे तरी आपले गांवचे आहा आनी कांयच ना डॉक्युमेंट. आनी अशें जेन्ना केशी जाता तेन्ना अशें कळोन येता की हो मनीस कांड करून गेलो म्हणजे चोरी करून गेलो, मंगलसूत्र ओडून गेलो, मर्डर करून गेलो, अटेम्प्ट टू मर्डर करून गेलो आनी पुलिसांक क्लू मेळना कित्याक तो उमके हितून भाड्याक रावल्लो खाली तेजो फोटूच मेळता CCTVचेर आनी तेजें आयडेंटिफिकेशन तेजें तो खंय रावतालो तेजे जे कोण भाड्याक दिता आमचे लोकल लोक जे भाड्याक दिता तेजें आयडेंटिटी कार्ड पासून घेयना. हो आयडेंटिटी कार्ड झेरॉक्स घेतलेली ते म्हणटा आपल्या कडेन घेतलेली पूण ती आतां मेळना, फायलीन खंय तरी दवरलेली, हो घराच्या ड्रॉवरान खंय तरी दवरलेली. हेचेर मेकॅनिझम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कितें करूंक सोदता, वॉट इज द मेजर्स इज गोइंग टू टेक टू सी दॅट टेनंट व्हेरिफिकेशन इज मेड टोटली कंपल्सरी फॉर ऑल नॉन गोवन्स हू आर वर्किंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. स्पीकर सर, बायकांचेरूय म्हाका सांगपाची गरज आहा चीफ मिनिस्टरान. स्पीकर सर, डे नायट पेट्रोलिंग जे म्हटलां ते इन आयसोलेटेड प्लेसीस जे जे स्पॉट्स आहा ते आयडेंटिफाय केल्या पुलीस डिपार्टमेंटान. जे भुरगे येवन रातचे बसता, थोडे जाण पियोवपाक बसता, लिकर पियेता, सोरो पियेता, सिगरेटी ओडटा आनी थिंगा बाटल्यो फोडटा आनी वयता. अशे एंटी सोशल एलिमेंटाक जे पुलीस तेंचेर वॉच दवरल्या, तांकां आपयता पुलीस स्टेशनार, स्टॉप करता, तांकां अरेस्ट करता. प्रिव्हेंटीव मेजर्स कितें घेतलेले आहा तेचेरूय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगपाची गरज आहा. स्पीकर सर, जे बीट स्टाफ आहा पुलीस स्टेशनाचेर ते सगळे पुलीस स्टेशनाक बीट स्टाफ दिल्या व ना. आनी स्पेशली कोस्टल बेल्टाक जितले इन्फ्लक्स ऑफ ट्युरिस्ट इतले येता, वेदर इट इज युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पीकर सर, काणकोण आसूं वो कलंगूट आसूं
हो शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी असो मांद्रे असो थिंगा 40-50 हजार ट्युरिस्टूच येता आनी बीट कॉन्स्टेबल तितलेच आसता म्हणजे तितलेच कॉन्स्टेबल आहा थिंगा एक्स्ट्रा फोर्स दिवपाची गरज आहा थिंगा 2 व्हिलरी दिवपाची गरज आहा थिंगा एकूच जीप आसता पुलिशी कडेन एकूच जीप आनी उरलेले 100 व्हेकल म्हणजे 100 दामले जाल्यार ते येता ते हायवेय सांबाळता ते मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडूय पळयता आनी भितरले लेनी पळयता सो 2 गाडयो पावना स्पीकर सर त्या खातीर हांव म्हाजो रिक्वेस्ट आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की हेचेर स्टडी करपाची गरज आहा आनी हाव यू कॅन कंट्रोल द क्रायम हाव यू कॅन सी दॅट ऑल दीस पीपल डू नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड म्हणजे हे भायले लोक जे येवन थोडे जाण कितें चिंता की आमी हिंगा कितें कांड करून वयतले म्हणजे कितें झगडी करून वयतले कितें मारामारी करून वयतले कितें दादागिरी करून वयतले आतां हे दिसांनी एक ट्रेंड चालू आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे नदरेक हाडूंक सोदता हांव की कोण कोण येता थिंगा जमणी घेता आनी जमणीचे जर मातसो डिस्प्यूट आसत जाल्यार थिंगासर हाडून भायले बाउन्सर हाडून उबे करता भायले बाउन्सर गोंयचे बसत न्हू हे भायले बाउन्सर जे ते एम्प्लॉय करता तेंचे व्हेरिफिकेशन काय ना कार्ड ना काय ना हे सगळी वस्तू हे होम डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता एक चौकशी करपाची गरज आहा दे हॅव टू सी दॅट ऑल दीस थिंग्स आर टेकन केअर स्पीकर सर हे इम्पॉर्टंट आयज कॉलिंग अटेन्शन आहा मर्डर जाल्लो आहा आनी कोणाकोच क्लू कांयच ना की हो मनीस खंय रावतालो कसो रावतालो कितें जाल्लें म्हणजे वॉट वॉज द मोटीव बिहायंड द मर्डर वेदर इट वॉज अ फॅमिली डिस्प्यूट ऑर वेदर इट वॉज अ रॉबरी थेफ्ट म्हणजे ही सगळी चौकशी करपाची गरज आहा स्पीकर सर एकूच लास्ट सोंपयता हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हटलां की सिनियर सिटीजन्स जेन्ना खूब फावटी फोन करता आनी ताबडतोब थिंगासर जेन्ना ती म्हणटा आमकां वी रिक्वायर युअर हेल्प पिंक फोर्स एक आहाच पण तेजे उपरांत म्हटल्यार टेनंट व्हेरिफिकेशन इज बींग इंटेन्सिफायड सो ऑल्सो ड्रायव्स आर कंडक्टेड टू आयडेंटिफाय सिनियर सिटीजन अशे विलेजींनी वाड्यांनी खूब आहा आनी तांकां केन्ना हेल्प लागता कित्याक तेंची भुरगीं भायर आसता कामाक ऑर दे गॉन इन अदर स्टेट टू वर्क आनी तांकां हेल्प मागपाक तेन्ना पुलीस त्या स्पॉटाचेर तेंचे घरा लागीं कशें पावता कित्याक तेंचे कडेन एकूच व्हेकल आहा आनी जे 2 व्हिलरी जे आदी दिल्ल्यो ते ऑलरेडी स्क्रॅप जाल्ल्यो आहा थोड्यो आहा अशें न्हू की ना न्हू थोड्यो आहा पण खंयचे पुलीस स्टेशना कडेन कितल्यो आहा ते सांगपाची गरज आहा थँक्यू स्पीकर सर एक मिनिट घ्या तूं प्रत्येकान आर्नल्ड स्वारीस जो कांदोली मर्डर जाल्या तो आमचो रिलेटिव्ह सर आणि माझ्या डॅडीच्या भावाच्या बायलेचो भाव सो क्लोज सो ही इज माय अंकल यू नो आनी तो इतली वर्सां कॅनडा काम करतालो आनी आपले रिटायरमेंट ओल्ड एज हांगा गोंया येवन he thought he will spend his good old days in Goa and he was staying in a joint family आता तेका कोण येयलो नोये काडले नोयातल्यान देवलो आनी तेजी मोदले रातचे एट अराउंड 2:30 when it was raining heavily तेजी मर्डर जाली तो एकटोच रावतालो बट इट इज अ जॉint family CM मातशें आयकोन घेवचे where it is there is a common wall आणि 2 घरां पळय CCTV आहा आनी ते CCTV ऑडियो आहा ऑडियो विथ ऑडियो आनी त्या ऑडियोचेर आवाज येता मारलो रे मारता रे यू अंडरस्टँड सो आनी तेका बावड्याक 5 मिनटां हुंय तो ऑडियो 2 घरां पयस आवाज येयलो आय डोंट नो वेर एंड हाव ही मस्ट हॅव डायड अलोन where it is they are also staying in a joint all this proper and thorough inquiry has to be done how munis ata ekto रावपाक घरान भियेतलो anybody ती गोडे एकटी बायल आनी आपले एकट्या चेड्याक बसून घेवन रावता somebody just comes and kills you and he was found half nude it's a murder speaker sir where we have to take these things very very seriously and to सापडला हुई कर्नाटका सापडला and they are going to bring him back and thorough inquiry has to be done this cannot be done yes whether he is my relative or anybody's relative a person who is staying alone and I don't know
somebody comes नोये ओपन करता आणि तुका देवान तुका मदले रातचे मारता. It's a terrible sight. It is really cannot be ignored or looked. I mean, you have to take a serious note of this, and this cannot happen in a small, tiny, beautiful, and state of Goa. Honorable CM has to look into it. Every senior citizen who is staying alone, every lady who is staying alone with a baby, I mean, this cannot be done. This just has to be looked properly and interrogated properly, sir. येस सर अलेक्स लॉरेन्स एक मिनटान सोंपयात. एकच मिनिट 2 पॉइंट व्हॅलिड करता. स्पीकर सर, इन्व्हेस्टिगेशन म्हणते हॅज वेरियस एंगल्स. Could be different angles. Could be that man could have been coming to see him. Could be so many things. Could be property dispute. Motive जाले बगर ते सोदू मेळना. So हुंयचे जाल्यार लिंक मेळ्ळा आसतो तेका आनी तो आयडेंटिफाय जालो आसतलो. There are new gadgets that have come. Cyber crimean every offense जाता ती वेबसायटीची घान everyday public information धाडपा. Every crime जाता. The modus operandi should be put on the Facebook for people to read. Every village should have one awareness officer to tell the people that this is going on. Groupanche galpa jai. Every crime. For example, new gadgets येयले. How to identify scene of offences aje kitko motive identify करपाचो. I would request the Chief Minister to look into these options. There are dumping machines. There are so many things. There are together the mobiles. The criminals are going one step ahead. So this is very important. And second, I was looking at her. Aaj Tage Soiri. She is saying that it is her relative. So we have reached a level where MLA relatives have been, are on the radar. So I would request the Chief Minister, it's a common man that is more important. So once a common man needs justice, the barik muncha jota saman munchak justice मेळना आनी आमगे गोंय पडे हा इज सो स्मॉल दवरपाकूय सोंपें कांय म्हाका क्रिमिनल रोकडो मेळ्ळो कित्याक आमगे एरिया the operation the total area of operation or rather the place of operation is small ओकडे मेळटे बट एका स्ट्रेंथन कोन आमगेली जी स्टेट आहा एज अ पीसफूल स्टेट ती वचोंक शकता म्हूण आनी इन्व्हेस्टिगेशन let there be more gadgets for identifying criminals, stopping crimes also. जे कोण एकले जाता citizen, they police has one small thing. One police has got one. They conduct one activity where they identify people who are staying alone. There are people who are having. I would request the Chief Minister to put these things into motion. काल आमगे एक डेकॉइटी जाल्या घरान भितर सरले चोर भितर सरला जोने लूट केला भितर गेला बेडरूमाक गेला when they are sleeping, Chief Minister, they are sleeping when they are sleeping inside. कुडतोरी आमगे गांवांत मेळ्ळा हांव फातोड्डा रावना हांव कुडतोरी रावता आनी पणजेय रावना. स्पीकर सर, they opened the window, they came from one window, went into the bedroom. From the bedroom, when they are both of them are sleeping, husband and wife, they have opened the drawer, they have opened the cupboard. कबडांतल्यान गोल्ड भायर काडला, बॅग भायर काडलें आनी पर्स भायर काडला, मेजार वयर इयरिंग वयला, सगळें वयला आनी तो थिंग भायल्यान गेला एक झोनला कडेन. लिसन स्पीकर सर, झोनलाको गेला सगळें काडलां बॅग थिंग दवरलें आनी दुसरे झोनल्या दुसरे सायडीसान भायर मारला, भायर सोन गेला. म्हणजे वी डोंट नो वेदर दिस फेलो इज नोन देर, बट क्रिमिनल्स आहाय, गोल्ड क्रिमिनल्स आहाय, स्टॅच्यू क्रिमिनल्स आहाय. देर आर डिफरंट टायम, द पुलीस नोज इट बेटर. I would request the Chief Minister to put some mechanism in place. जाय जाल्यार आनी मनीस घे आनी राती नाकाबंदी पडे हा रातीची कॅमेरा हुंय तरी Yes, एक enough. 1 सेकंड स्पीकर सर, एक हुंयचे 2 पॉइंटाचेर एक्झिट पॉइंटाचेर इन एवरी विलेज एक कॅमेरा घालून आयडेंटिफाय कोण भायर सोदता भितर सोदता फ्रॉम 2 to 4. Yes. The modus operandi between 2 to 4. Thank you. विजय सरदेसाई. स्पीकर सर, हे प्लॅन्ड मर्डर म्हणजे जातात आनी चड करून इन द केस ऑफ दीस आर्नल्ड जोसेफ सुवारेश एक रेफरन्स मेळटा की देर इज एन ऑन गोईंग प्रॉपर्टी इशू म्हणून. स्पीकर सर, हे प्लॅन्ड मर्डर म्हणटा इज अ नॅचरल प्रोग्रेशन ऑफ द क्रिमिनल एटमॉस्फियर इन द स्टेट. लँड ग्रॅब जाल्ले आहात, एक वॉर्डूच लँड ग्रॅब जाल्लो आहा. स्पीकर सर, गेले खेपे असेंब्लीन कलंगूटूच अशी एक केस, एक फामाद फ्रेंच एक्ट्रेस मेरियान बोर्गो म्हणून तिची केस हांवें चीफ मिनिस्टराचे नजरेक हाडिल्ली. जी बूर्ड आयडेंटिटी म्हणून एक पिक्चर आशिल्लो, ते पिक्चरांतली हिरोईन ती
फ्रेंच एक्ट्रेस तिका बाउन्सरांनी आपले प्रॉपर्टीन भितर घालून दवरली आनी पुलिसेचो रिस्पॉन्स आशिल्लो वी डोंट नो बिकॉज इट इज अ सिवील मॅटर. स्पीकर सर, हे बाउन्सर म्हणटा तें प्रकरण जें आयलां हें आमी डिसायड करचें पडटलें. बाउन्सर म्हळ्यार कितें तें आतां म्हळ्यार एक बॉडी बिल्डर जावप, गुंड बरो सफारी घालप आनी बरोबर रावप जाता तो बाउन्सर, तो लिगलायज जालो, लेजिटिमायज जाली ताची एक्टिविटी. हें पळोवचें पडटलें स्पीकर सर. अशीच हे मॅटरान, हे फ्रेंच एक्ट्रेसीच्या मॅटरान हांवें मुखेलमंत्र्याक गेले खेपे सांगिल्लें की जी बायल इनवॉल्ड आहा हातून ते बायलेन हे हांगाचे लोकल गुंडांक इनवॉल्व केल्ले आनी तिणें ताची प्रॉपर्टी हडप केल्ली. ती बायल एक फॅमिलीचे बापाय बरोबर फ्रेंडली आसली आनी तो जून 2021 मेलो कोवीड जावन. ही आतां नेपाली बायल जी बायल म्हणटा ती ताची भुरगीं आहा 42 वर्सां कमी आशिल्ल्या मनशा कडेन लग्न जाली. क्लियर इंटेंट आहा की प्रॉपर्टी सगल्यो एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी हडप करप आनी थर्ड पार्टी रायट्स क्रिएट करप, प्रॉपर्टी एन्जॉय करप आनी ह्यो प्रॉपर्टी केन्ना केन्ना विकपूय बी. स्पीकर सर, तांची फॅमिलीक भितर ती अलाव करना. हें हांवें 1 वर्स जालें हें मुखेलमंत्र्याच्या हांवें नजरेक हाडिल्लें. तिकाय इंडियन पासपोर्ट ना आनी नेपालाकूय तिका रिकॉर्ड आहा. सो अशें जेन्ना जाता स्पीकर सर, म्हाका दिसता क्रिमिनल एम्बोल्डन जाता. कित्याक एक फिगर आहा स्पीकर सर, स्टॅटिस्टिक्स 2020 टील डेट एवरेज डिटेक्शन रेट आहा 62.92%, पूण एवरेज कन्विक्शन रेट आहा फक्त 6.18%. म्हळ्यार कितें, 3तल्यो 2 केसीस ज्यो रिपोर्ट जाता त्यो डिटेक्ट जातात आनी कन्विक्शन 100तल्यो फक्त 6 केसी कन्विक्ट जाता. स्पीकर सर, हातून क्रिमिनलाक हें येता, फोर्स येता. तो म्हणटा आपूण केलें आपल्या पसतलेंच, कांयच जावंक शकना म्हणून. स्पीकर सर, अशे खूब केसीस अनडिटेक्टेड उरतात आनी ताजे खातीर हांव मागतां की हें आतां व्हिडिओ सर्वेलन्स म्हणून आहा. आतां खंय आमी एक्सिडेंट जालो, हिट एंड रन केस, पयर एकल्या मनशाक फोंडेच्या मनशाक एकल्याक मारलो, ताका पयलीं हिट एंड रन म्हणून डिक्लेअर केलो. मागीर ताचेर पळयलें की ही इंजरीज आहा टू द नॅक एंड एबडॉमन. मागीर अशें म्हणलें की तो हें जालो म्हणून, ट्रकान ताका उडयलो म्हणून आनी ताका कोण नाशिल्लो, बेवारशी म्हणटा तो. गोंयकार न्ही, हाजे अर्थ ताका इट डजंट मीन ही इज डिजर्विंग टू डाय. स्पीकर सर, डेथ शूड बी इन्वेस्टिगेटेड आनी म्हाका दिसता हाजे खातीर खूब जे लोक मेल्यात तांचें इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय. व्हिडिओ सर्वेलन्स इज अ मस्ट. हे जे कॅमेरा म्हणून हाडिल्ले आनी व्हडले धूमधामीन इनॉग्रेट केल्ले ते सगळे स्टेट वायड जावंक जाय. तो PPP प्रोजेक्ट ते सरकाराचे पयशे वचना तातूंत. ते म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस अश्युरन्स दिवपाक जाय आनी पोलिसींग जावपा खातीर सस्पिशियस इंडिविज्युअल आहा तांकां ट्रॅक करूंक जाय. आज रेजिनाल्डान सांगले ते भशेन इतले भर पावसान जर चोरी जावंक शकता घरान भितर येवन, जाल्यार आय डोंट नो खंय पावले. ते पसून एक गांवान कुर्तरे असले गांवान जर जाता आनी कलंगूट, कांदोली बिंदोली हे एरिया दीज आर ऑल टेकन ओवर. हातून आनी कांय लॉलेसनेस इज रिच्ड इज हाय आनी हे सगळे बाउन्सर करतात. हे बाउन्सर म्हाका 3 एश्युरन्स जाय इन द केस ऑफ दिस नेपाली. सेकंड, तुमी हे जे CCTV म्हणटा ते कितें जाता आनी तिसरें म्हणटा तें तुमी हे बाउन्सर म्हणटा तांकां खंयचे कॅटेगरीन घालतात आनी तांकां वॉट आर द रुल्स दॅट गवर्न देम. नाजाल्यार ओगीच तुवें बरी सफारी घाली आनी बाउन्सर जालो. हांगा मंत्री पसून बाउन्सर घेवन भोंवतात स्पीकर सर. हांव जाणा कितलेच मंत्री बाउन्सर घेवन भोंवतात. हे बाउन्सर म्हणटी हें कितें हें प्रकरण ते कळपाक जाय म्हाका. आनी आय वॉन्ट चीफ मिनिस्टर टू कम विथ अ क्लियर एश्युरन्स. थँक्यू स्पीकर. कार्लोस फेरेरा. Speaker, it's a very sad thing to hear about a senior citizen being killed, and my deepest condolences to the family and to the Lobos. Honorable Chief Minister and Mullah, the tenant verification is being intensified, so also drives are conducted to identify senior citizens who are residing alone in the house. First part of it is tenant verification. I'm Podoile, there was a drive of the Kolwale police station, Mapsa police station doing the drives. Let me be frank with you. Drive started and I began wondering myself how are the drives being conducted, because normally a tenant verification was being done under an order under section 144 of the CRPC. Without that order there cannot be such verification, and such order can be issued only 6 months at a time. They renew Korumpatta. If it's not there, the entire exercise becomes illegal. You had brought a bill, the Honorable Chief Minister brought a bill for tenant verification. I just verified it, the select committee dalle and it lapsed. But I would request, bring one so that you can have a verification, not only of guest house and atatte,
But even people who may reside, let us say in my own house, we don't know who can be a criminal or who may indulge in criminal activities. थोडे पाटीत हांव मडगांव रावता तेन्ना हांवें चोयलें railway station and line in लोक येताले, and I don't know where they were going. From Pajifone I could see them going that side. So passing BPS club. So if we have this type of people and nobody knows who they are, I jail and file gele, commit a crime and disappear, I think we need to strengthen this by a legislation. So you don't have to repeat 144 orders, chukle, then they all get free and your action becomes illegal. That is one part of it. Second is senior citizens, verification of senior citizens. Personally I feel this can be very dangerous. Because if somebody in the police station has a data of this and he leaks somebody else gets hold of it. You never know, sometimes unscrupulous people in the police force, things have happened before. They may also devise a plan, thanks Sorpak, or when they go out, how to rob it. It has happened. I can cite you the cases where it has happened. So therefore, you will have to have a foolproof system how senior citizens can be protected. I agree it requires to be, but not identify and keep a list with them. Third is, one suggestion of mine, these panchayats, a compulsory CCTV camera on main roads. If you can sanction this and make this available for panchayats, funds na galpa. Maybe the rich panchayats like Michael Lobos in Kandoli, Kalangut and Arpur, the coastal belt, may be able to get it by CSR or whatever. But our panchayats don't have those funds. So if you can make that available, I think this will be sufficient. Oblige. श्री विरेश बोरकर. स्पीकर सर, पयलू म्हणजे सुवारीस फॅमिलीक आमचे कंडोलन्स सगळ्यांचे. आनी तुम्ही पळयलां आसतलें गोंयांत आतां सद्याक खुबशे क्रिमिनल एक्टिविटीज चालूच आसा, जावं ते रेप, जावं ते मर्डर, जावं ते चोरयो, ह्यो चालूच आसा. आमच्याय मतदारसंघांनी चोरयो जाल्ल्या खूब चालू आसा. आनी हेजें कारण कितें? आतां हितून टेनंट व्हेरिफिकेशन हो मेन मुद्दो आमी म्हणूंक शकता की चडशे जे क्रायम करता हे सीएमाचे पासून स्टेटमेंट आसा हे भायले येवन गोंयांत क्रायम्स करता आनी क्रिमिनल एक्टिविटीज आयज सद्या वाडत चल्लेल्यो आसा. आतां टेनंट व्हेरिफिकेशन आतां कशें जाता? नॉर्मल आमी पळयता पुलिसांनी अप्लाय करचें पडटा, पंचायत वयता तेंकां हें करता आनी एकदां कितें जाता पंचायतीक बसून टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाक दिना अशी दादागिरी करता थोडे जाण. सो हें जावपाक जायना. तशेंच जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर वयता आतां व्हेरिफिकेशन करा आनी मागीर येया अशें जायना. आतां तेंची डिटेल काडपाक जाय. आतां तो समज कर्नाटकाचो आसा, तो महाराष्ट्राचो आसा, तो यूपीचो आसा, तो बिहारचो आसा, तेंची थंयच्यान इन्फॉर्मेशन घेवपाक जाय पुलिसांनी. हांगा इन्फॉर्मेशन घेयना, हांगा रिपोर्ट धाडटा, रिपोर्ट मागीर येवपाक जाय परत, तो रिपोर्ट येयला काय ना तेजी क्लियरिटी कांयच ना. आमी म्हणटा तें व्हेरिफिकेशन केल्लें आसा, बट तशें जायना स्पीकर सर. आनी हें खूब गरजेचें आसा आनी ह्या टायमार तर खूब गरजेचें आसा. आतां समज तें जायना जाल्यार फुडें आनी खूब डिफिकल्टी जातली आनी खूब क्रिमिनल एक्टिविटीज वाडत चलतल्यो. स्पीकर सर, आतांच आमचो दोतोरान सांगलें की हांगा कितले लॉ येवपाक जाय, लॉ इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. हांव एक सांगपाक सोदतां, ऑलरेडी हेजेर रूल्स आसा, ऑलरेडी हेजेर लॉ आसा. द गोवा इंटरस्टेट मायग्रंट वर्कमॅन रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अँड कंडिशन ऑफ सर्वीस रुल्स 1982 हें ऑलरेडी इम्प्लिमेंटेड आसा, हें ऑलरेडी रूल आसा. पण हेजें इम्प्लिमेंटेशन जें आसा तो सरकार करिना. आतां कित्याक करिना हे डिपार्टमेंटान आन्सर करपाक जाय. लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो आसा तेंच्या अंडर आसा आनी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट. सो हो ऑलरेडी गॅजेट आसा. हेजेर अशें सांगलेलें आसा स्पीकर सर की एप्लिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन आतां रजिस्टर जावपाक जाय. कोण आतां समज कोणी धंदो करता, समज ताका लेबर सप्लाय करता, तेंच्यान रजिस्टर जावपाक जाय आनी तें रजिस्ट्रेशन तितून प्रत्येक जो लेबर येता त्या लेबरान तेंचेर रजिस्टर करपाक जाय आनी पर्टिक्युलर दिवपाक जाय, पुलीस स्टेशनाक सबमीट करपाक जाय. तितून रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आसा स्पीकर सर, आनी तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हो लायबल जाता की तेंकां दिवपाचें काय ना, तेंची क्रिमिनल एक्टिविटी आसा काय ना, त्या स्टेटीची आसा काय ना. मात हें आयज सद्याक स्पीकर सर म्हाका खंयच दिसना हें जाता अशें. तेंकां मागीर सर्टिफिकेट इश्यू जाता, एज पर दीस रूल सर्टिफिकेट इश्यू जाता आनी ती सर्टिफिकेट प्रमाणे लायसन दिता. आनी लायसन दिल्या नंतर खंय ना खंय हे एम्प्लॉयमेंट जे कोण कामाक आसा, कामगार आसा, तेंची लिस्ट जाता आनी ती लिस्ट ती सरकारा कडेन आसता, ती डिपार्टमेंटा कडेन आसता आनी तेका फी बसून आसा. थंय फॉर्म 2 आसा एप्लिकेशन फिलअप करपाक, फॉर्म 3 आसा रजिस्ट्रेशन करपाक. सो हे सगळे जे आसून बसून इश्युअन्स ऑफ लायसन आसून बसून पर्टिक्युलर फॉर मायग्रंट वर्कमॅन आसून बसून सरकार हें करिना आनी हेकाच लागून आयज क्रिमिनल एक्टिविटीज गोंयांत वाडत चल्लेल्यो आसा आनी ह्यो आनीक वाडटल्यो. समज सरकारान दुर्लक्ष केलें आनी सीएमाक मुद्दमून सांगपाक सोदता, सीएमान खंय ना खंय हेजेर खोलायेन चिंतपाक जाय आनी हें इम्प्लिमेंटेशन जाता तितले बेगीन करून घेवपाक जाय, खंयचोय डिपार्टमेंट आसूं तो, आनी हें चालीक लावपाक जाय. थँक्यू. Order. I think this calling attention is specific to the murder at Kandoli.
this is becoming a general discussion. So why don't you request our colleagues to restrict only to that? म्हणून Because the demands are त्या coming on विषयाची- home, they can raise all these issues then. So, This is coinciding. Speaker sir, नाही, त्या विषयाशी संबंधित राहा ना तुम्ही. No, Speaker, I'll just point out one डिमांड thing. असा नाही पुढे. Macha Watstan, just one small thing. Fear and anxiety in the people, in the minds of the people of Kandoli, due to the increasing number of murders taking place in the late nights and wee hours of the mornings. Full stop, asa. but it is. Honorable member. Kandoli. Honorable That member. murder case. Honorable member, there is a demand on home. We can raise. Raise it up that time. Enjoy, guys. Speaker sir, I stand by to speak towards the calling attention raised by our colleague Shri Michael Lobo. Speaker sir, demand उलयतलेच आमी. But Speaker sir, हे परत same गोष्टी when it comes to the home department, when it comes to law and order. And then finally we have to speak and give suggestions which everybody knows. And everybody's suggestions, one important thing is CCTV cameras can solve the problems. सो आयच्या दिसाचे बाणालेचे सांगत तुका वाडेर आनी हिंगा CCTV कॅमेरा चलनाय, जाय ते कोणी कॅमेरा चलनाय, विच मीन्स टू नायट देर इज अ थ्रेट ऑफ अ मर्डर हॅपनिंग अँड हू इज रिस्पॉन्सिबल दॅट पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट. हे सगळे गोंयभर आहा स्पीकर सर. सो आमचे वस्तू म्हाका दिसता मर्डर अवॉइड करतलो जाल्यार कॅमेराज चलनाय ते चालू करपाचे जाय स्पीकर सर. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. तो आत्ता कितें म्हणपाक खबर आहा, CCTV कॅमेरा चलना आनी सगळे मर्डर जाता ताका जबाबदार म्हणलो होम डिपार्टमेंट. हे कितें? ना, हांवें होम डिपार्टमेंट म्हणना. हांवें म्हळें जोरी तरी आज खंयचो मर्डर जाता तो कॅमेरा जोरी तरी आज बंद पडलो जाल्यार ते डिपार्टमेंट इज बिकमिंग द रूट कॉज फॉर एन्श्योरिंग. कॅमेरा बंद पडला तर कॅमेरा घालता ते डिपार्टमेंट जबाबदार मर्डरा? ना तेच मेंटेनन्स आसता न्ही. इट इज वन ऑफ द रूट कॉज. कित्याक कॅमेरा म्हणजे कितें एक भंय दिसता कॅमेरा चलता म्हण. सो प्लीज अंडरस्टँड. पयलीं कॅमेरा असले, हेज्या पयलीं कॅमेरा असले. कॅमेरा आसल्या 10 वर्सां जालीं आतां आनी 10 वर्सां जालीं मर्डर जायत आहा. एवरी टायम वी आर टॉकिंग द सेम सर. स्पीकर सर, तू रॉंग हितूर घेता. ना हांव रॉंग हितून घेयना. हांव ओन्ली सांगूंक सोदता आमी उलयता आहा बट बेसिक्स जे आमगे वस्त आहाय आज जोरी तरी ते कांदोली जाग्यार जोरी तरी भायल्यान कॅमेरा घालपा आशिल्ले. घोडे तो चोर या कोण मारपा आयिल्लो तो चोयन येना आशिल्लो. It could have been avoided if we would have had our mitigating processes in place. इतले सांगपा सोदता आनी काय ना. कॅमेरा इज अ व्हेरी कॉमन थिंग. घालचे आनी घाल्ले आहाय ते चलोयचे इतलेच. निलेश काब्राल. Speaker sir, I rise to discuss the calling attention moved by my colleague Sri Michael Lobo, and he has mentioned that people of Kandoli, due to increasing number of murders taking place at late nights and wee hours. Speaker sir, if we see the tourism belt, especially Kandoli and that area, has a lot of this type of issues. Reasons may be because there are influx of people. Goans themselves don't want to work in the hotels which are there, some of the posts. And there are influx of people who are coming from outside. And what exactly Michael was trying to bring to attention is to see that this incidence is on Amche Goinkar, local Goinkar. I think this particular gentleman, he's not there with us. We should not speak about him, but he has come from Canada and he had actually is a OCI holder, overseas citizen of India. And his ancestral house, he has come to protect. That's what the feeling is. And there must be some sort of a family link or whatever, we are not knowing. But एक गोष्ट लक्षात येता स्पीकर सर की हे जे आज जो मर्डराची जाल्ले आसा अशें ते बेल्टाक खूब जाता. आनी मायकलाचे जे पंचायत आतां सांगताले की थंय CCTV कॅमेरा घातलेले आहा चलता ते लिंक पुलीस स्टेशनाक दिवपाक जाय. So that they can monitor all, even if the 5-star, all hotels, all which are put outside. I think some sort of mechanism where they can be linked to because they maintain their cameras. Government cannot maintain. Everybody is asking that way. MP development fundache under camera खूप घातले, पण ते आज maintain जायना. So somewhere down the line, these people's cameras can be linked to the police department where some sort of a thing can be done. So I will request Honorable CM to only look into this angle. Where not only in Kandoli, all over Goa, and especially terrain verification should be seriously viewed into so that these incidents are not reported in other states of Goa, parts of Goa. Thank you, Speaker. Yes. Sri Ruza Fernandez. Speaker sir, Michael Loban बरें कॉलेक्ट अटेंशन हाडलेले आहा. आमचो
गोंयकार आर्नल्ड सुआरेस तेजी मर्डर जाल्ली आनी हे मर्डरी कश्यो अवॉयड करपाच्यो तेजेर मातशें सगळ्यान उलयलेलें आहा. एक नायट विजन कॅमेरा एवरी जंक्शनाचेर चडांत चड इम्पॉर्टंट. तशेंच सेन्सिटीव एरियान आमचो CME बरे स्टेप्स घेतलेले आहा. फाटल्या दिसांनी सगळ्या आख्या गोंयच्या लोकांनी पळयलेले आहा. आमच्या DIG पासून तेणें ट्रान्सफर मारलेलो आहा मातशें कितें रॉंग केलां म्हणून. आनीक GP आनीक तशेंच आमचो हे प्रॉब्लम एवॉयड करपाक लेबर जे गोंयान येता ऑलमोस्ट मोर दॅन 5 लाख 6 लाख सुमार लेबर येता गोंयान आनी पावसान ते मागीर आपल्या गांवांत पत्ते वयता. जेन्ना ते येता ह्या लेबरांची कार्डां विथ फिंगरप्रिंट करपाची गरज आहा. आनीक तेंचे फिंगरप्रिंट तेंच्या आधार कार्डाचेर टॅली जावंक जाय. नाल्यार बोगस आधार कार्ड हाडून अशें आमच्या गोंयान अशें लोकांक आमच्या नाडटा. आनी अवेरनेस करूंक जाय आख्ख्या गोंयच्या लोकांक आमच्या गोंयच्या भाव भयणांक माय पायक की एवरी तुमी जेन्ना गांवान जावं आपल्या घरान तांकां कामाक हाडटा तेन्ना तेंचें कार्ड पयल्या बगर तांकां कामाक घेवंक काडना. कित्याक हे लेबर कितें करता जेन्ना ते कामाक येता इलेक्ट्रिशियन येता लेबर कशें येता आनी घराची सर्वे काडटा पळयता घरान कितले लोक रावता कितले लोक रावना रातची सर्वे काडटा आनी वयता आनी रातच्यो मागीर व्हडल्यो चोरयो करूंक येता आनी व्हडल्यो मर्डरी जाता. हें कशे भाशेन एवॉयड करपाक हें चडांत चड इम्पॉर्टंट. तशेंच पुलीस पेट्रोलिंगूय चालू आसूंक जाय आनी रेंटाक पासून दवरतना तांकां ही कार्डां पयल्या बगर तांकां धरपाचें ना. ताका लागून गोवोरमेंटान जाता तितलें स्ट्रीक घेवंक जाय धरूंक जाय. आनीक हांव वालो दिता आमच्या CMाक तोय हेतून चड इंट्रस्ट घालता म्हणून. श्री उल्हास स्वेकर. स्पीकर सर, ह्या कॉलिंग अटेन्शनाक एक 2 गोश्टी हांव नदरे मुखार हाडपाक सोदता की आमी पळयताले की ल्हानपणी नायट पेट्रोलिंग बी जातालें आनी केन्ना केन्ना आमी ल्हान आसतना पिक्चराक बी गेले की रातचे पुलीस आडयताले आनी तांकां तिकेट दाखयतकच करून ते सोडटाले. अशें नायट पेट्रोलिंग बी जावपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे नाकाबंदी जाताली नाकाबंदी बी रातची जावपाक जाय. कारण खुबशे आतां भायले लोक गोंयांत रावपाक लागल्या आनी ते टेनंट व्हेरिफिकेशन सुद्दां खूब गरजेचें आहा. कारण कोण खंयच्या आतां चडशे लोक कितें करता आमच्या सावथाक बी रूम काडून भाड्याक दिता आनी तितून कोण रावता तेच खबर आसना. जेन्ना अशें कितें एक्सिडेंट जाता तेन्ना कळटा की तो गोरोसो आसलेलो लांबसो आसलेलो पूण कोणा कडेन कांय तेंचे हें आसना डॉक्युमेंट आसना. त्या खातीर पुलिसेक सुद्दां प्रत्येक घराचे जे भाडेकरू दवरल्या तेंचे टेनंट व्हेरिफिकेशन जावपाची गरज आसा. येस डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. आत्ताचे कॉलिंग अटेन्शन म्हजे ऑनरेबल कलीग मायकल लोबन जे रेज केला हांवूय त्याच मताचो आसा. आतां जशें उल्हासान सांगलां पुलीस पेट्रोलिंग इज मस्ट हे जावपाक जाय आनी ते जर मेंटेन करतलो जाल्यार एक पुलिसेक डायरी मेंटेन करची पडटा. खूब फावटी कितें जाता इन्सिडंट जाता फुडले 15 दीस पुलीस भोंवता आनी त्याच्या नंतर ते पुलीस पेट्रोलिंग जाता काय ना हो मातसो डावट लागता. त्या खातीर तांच्यांनी डायरी मेन आनी सेकंडली तांच्यांनी एक प्रिव्हेंटीव मेजर दिला कितें की पुलिशेन सांगलां सिनियर सिटीजन वचून तांकां मेळपाचें तांचे ग्रिव्हन्सीस एड्रेस करपाचे. म्हाका दिसता हे जे आसा पुलीस पेट्रोलिंग खूब कडेन जाता नाय म्हणना हांव पूण ते सिरियसली जावपाक जाय. एक सिनियर सिटीजनाक मेळपाचे तांचे ग्रिव्हन्सीस एड्रेस करपाचे हे म्हाका दिसता व्हडलें जायना. हाचो सगळो न्ही सर्वे घेवचो पडटलो प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचो तांच्या कन्सर्न डिवायस पीन घेवचो पडटलो किंवा SP बाबा तुमी कितल्या सिनियर सिटीजनाक मेळ्ळात ते खंय आयसोलेटेड प्लेसीस आसा हो एक बूक मेंटेन करपाची गरज आसा. थँक्यू. श्रीमती जेनिफर मनसर. Speaker sir, I would like to support the calling attention and also speak on it. But first I would like to extend my sympathies to the family for their loss and also to my colleague Delilah Lobo. Speaker sir, as everyone has said, everyone has spoken about enhancing police patrolling, and I agree with that because a lot of incidents have happened in my constituency, especially in areas in Donapal area, where robbers have targeted vacant houses, but also houses where people live in. So the same incident happened to a friend of mine, wherein the robbers came in the night, got into the house to the bathroom window, and robbed valuables from the house while they were sleeping. Now when these robbers are so bold, if anyone wakes up in the house, they are ready for a confrontation, so you don't really know what could happen.
So this incident was brought to the notice of the Panjim police station, and they started their patrolling. As of now, there is no robberies for some time, because I think they are also aware that these patrolling is happening. And also another thing would be installing cameras at important junctions, wherein there's entry to the colonies. So this would be another suggestion also of mine. Yes, Thank you. Sri Anthony was. स्पीकर सर, आज आमचे कलिगान लोबो मायकल लोबो हांणी कॉलिंग एटेंशन हाडलेलें आसा. आनीक आमचे जे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे जुवारी नगर हांगासर आमकां भरपूर प्रॉब्लम जालो आसा. कित्याक गँग फायट, रेप केसीस, बाकी हे आमकां प्रॉपर पुलीस प्रोटेक्शन हे आमकां जाय. आनी जेन्ना आउटपोस्ट आसा थंयसर आमकां म्हाका दिसता 2च पुलीस आसा. पूण जेन्ना हांवें एलिक्यू गायलो तेन्ना पळोवपाक गेल्यार एक PSI आसा थंय, दोन आमचे हवालदार आसा, 4 पुलीस आसा. पूण इतले ते पुलीस फोर्स हिंगासर आसना. जेन्ना हांव सायडीर वयता तेन्ना 1-2 पुलीस दिश्टी पडटा. म्हाका जाय जाता तितले बेगीन हांगासर फोर्स घालपाचो. कित्याक हांगासर भरपूर फायट जाता, गँग फायट, रेप केसीस हांगा जाल्ले आसा, मर्डर जाल्ले आसा. ताका लागून हांगा भरपूर आमकां प्रॉब्लम जाता. आनी आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीचें नांव हें जाता. ताका लागून हांव मागतां जाता तितले बेगीन आमचे तो फोर्स जॉयनगर घालपाक. Speaker sir, I rise to speak on the calling attention moved by my colleague, Mr. Michael Lobo. Aaj maga dista, Speaker sir, I will be very specific, and I believe that there is absolutely no fear in the minds of these criminals. And this is a long pending story, it's a continued process. Speaker sir, हे हांव कित्याक सांगता, कित्याक म्हाका दिसता की in many cases there are even police involved with criminals. आसागांवचो जो एपिसोड जालो त्या वेळार मुखार गोंयांत गांव आसतले, आसा गांव, हे प्रश्न जे बाब मायकल लोबोन मांडला हेच्या दिसा. And the way the faith of the people of Goa, they have lost the faith today. Let us be very, very practical. Speaker sir, the law and order situation has sunk to the lowest in the state. आज Speaker sir, police officerank बाउन्सरा बराबर टॅग मेवलेलो आहा. आनी मायकल लोबो सांगता हे बाउन्सरी भायले म्हणून. आज Speaker sir, if you look at the way हे शर्मा, वर्मा, इंगेली सगळीं कर्मा, आज हांकां सारकें व्हेरिफिकेशन केल्ला म्हणून हे सगळे हेंगेली दादागिरी आज गोंयांत चलता. आतां Speaker sir, आतां if you look at the data, आज मुखेलमंत्रीक हांव सांगपाक सोदता आमचे बाब दिगंबर कामताचें क्वेश्चन आशिल्लें. And if you look at the data on the crimes against women, in the year 20 it was 238, 21 I वाडोवन 259 जाले, 22 and 285 जाले, 23 and 296 जाले, आता 15 June 24 and 154 केस जाले. सो हे 300 मायज जाता, हे 305 जाता. तो कित्याक तोय सांगता मातसो अवेअरनेस उलयत मरे तूं माहिती रेक्टिफिकेशन. बिकॉज सर क्रायम 1230 केसियो जाले in the last 5 years are registered of from 2020 of rape, molestation, kidnapping, and for only 6 are convicted. And आमचो होम मिनिस्टर म्हणटा की we have a very high conviction rate. 7 जाणां 1230 केसींतल्यो. Speaker sir, if you look at this, it's absolutely preventive measures have failed. Absolutely patrolling जायना. हे हिंगा IPS हांव डेटाचे उलयता स्पीकर सर. आतां जे हिंगा थोडेशे IPS येता, कोण एकलो पयर डिस्को धाडलो, कोण ही कसिनो भितर वयता, हे व्हिडिओ व्हायरल जाताले. हेंकां मातशें तुमी स्ट्रिक्ट सारके दवरपाक जाय. ट्रान्सफर केलें तें जालें काबारो. दिस द केस ओवर. स्पीकर सर, इफ यू लुक, हांव एक उदाहरण तुमकां सांगपाक सोदतां. From 2020 to 2024, the data that has been given
there are 145 murders in Goa. I could see my colleague Delilah Lobo very emotional because it was her family member. But Speaker sir, also we need to think about all the people here, je murders zale the. Look at their sentiments from 2024 till June 2024. January 2024 till June, 27 cases of kidnapping, rape, molestation, 17 cases of critically injured due to attempt to murder, 37 cases of deaths due to suspected murder. All graphs because are hui na hui वाढवत हा. मुख्यमंत्री हांव सांगपाक सोदता एक उदाहरण because as an example in my constituency in Kunkolim आता केल्ले मर्डर or रेप जाले तेंके गार्ड स्टार्ट जायना. 2 गाडी एक गाडी चलोना. हांवें तू गेल ते सोमून म्हणून सांगलोले बाबा तेंके एक गाडी दियाय म्हणून. ती गाडी कुंकोलीम पुलीस स्टेशनाक यू आर ऑन रिकॉर्ड दॅट यू सेड यू वूड लुक इन टू इट. मातशें ताबडतोब जे जाग्यार कोणा ह्यो गाडी जाय स्पीकर सर मातशें आयक हें तूं मातशें स्पीकर सर मातशें आमी एक मागता की definitely there is a failure and definitely the law and order situation as per the stats is dropping, going from worse. You need to pull up your socks. You need to give strict instruction to your home department and make sure that the Goa police, that amgele sarke people, log mantale, hui na hui, ami fail zale. So let the Home Minister reply. स्पीकर सर, बाब मायकल लोबो हाणें जे कॉलिंग अटेन्शन हाडला पयल्यान पयलीं म्हणजे ज्या केसीच्या संदर्भात ओके त्या केसीच्या संदर्भात उलयता आसतना जो मर्डरर आशिल्लो पळय न्ही ताका ऑलरेडी अरेस्टूय केलो कर्नाटकान आनी ताका हाडलोय बी. ते कित्याक मर्डर केला तेणी, वॉट इज हिज इंटेन्शन ओके ते इन्वेस्टिगेशन केल्या उपरांत फायनलायज जातलें. उपरांत वेगवेगळे जावन वेगवेगळ्या गजालीचेर उलयले. हांवें एक ताजेर समरायज करता आसतना म्हणजे आवटसायडर्स हांव पर्टिक्युलरी खंयच्याच स्टेटीचें नांव घेवचो ना. म्हणजे येवन स्टेटींत रावता आनी स्टेटींत रावता आसतना टेनंट व्हेरिफिकेशन बील आमी 2021 हाडलेलें. ऑपोजिशनांनी ते सिलेक्ट कमिटीक धाडपाक लायलें ताच्या पयलीं फाटले फावटी. आनी ते सिलेक्ट कमिटी कडल्यान परत आयलें ना. म्हणजे आमकां परत बील इंट्रोड्यूस करचें पडटलें. ते इतक्याच खातीर हाडलेलें की देर शूड बी द कंपल्सरी टेनंट व्हेरिफिकेशन शूड बी देर. जो टेनंट व्हेरीफाय केल्या शिवाय ताका भाड्याक रावपाकूच मेळपाक जायना. 144 डेट सेक्शन ना जाल्यार परत 144 लायलें. मागीर कित्याक 144 लायलें, मागीर खंयच्या एरियेन लायलें, त्या पर्टिक्युलर एरियेन लायल्या शिवाय तें करपाक मेळना अकॉर्डिंग टू द एक्ट. त्याती तें बील जें आसा पळय न्ही जें सिलेक्ट कमिटीक गेल्लें तें परत एकदां हाडून ते आमी फुडल्या असेंब्लीत इंट्रोड्यूस करता. आमी एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय, आमी टेनंट व्हेरीफाय करूनच रूम रेंटल दवरपाचो जाल्यार दवरा किंवा आमी वचून करता ड्रायव्ह करता. पूण हांव सगळ्या लोकांकूय आव्हान करता, कोणायकूय जर रेंटल दवरपाचें आसत जाल्यार ताच्या कडल्यान पयलीं पुलीस व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट घेयात आनी मागीर आपल्या घरांत दवरात. दवरता ताकाय रिस्क आसा आनी जो सायडीक आसता ताकाय रिस्क आसा. म्हणून सगळ्या गोंयकारांनी एकंदर जो पर्यंत अनलेस एंड अंटील तेजी पुलीस व्हेरीफायड रिपोर्ट ना तो पर्यंत ताका दवरून घेवचो न्ही. रिलेटेड टू दीस आमी लेबर कार्ड इश्यू करता जो येयल्लो आहा ताका पुलीस व्हेरिफिकेशन कार्डूय दिता तेजें आयडेंटिफिकेशन आनी सगळें पळोवन. आनी नांव आतां म्हणटा त्या प्रमाणे पेनी रेजिनाल्ड आनी सजेस्ट केल्या त्या प्रमाणे येयल्लो लेबर किंवा बाकीचो कोण आहा पळय न्ही हेजें आयडेंटिफिकेशन क्रिएट जावपाक जाय. म्हणजे फॉर द बाय युजींग द IT विजिटर कनेक्ट दर शूड बी द आयलॉग आहे ना ताजे सगळे फुल डॉक्युमेंट आपले प्रोड्यूस करून तो एक विजिटर कनेक्ट नांवाचो नवीन सायबर आनी IT यूज करून तो टूल आमी यूज करपाचें थारायला. सो वॉट एवर आमी तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार ह्यो सगळ्या क्रायमाच्या अगेन्स्ट वेगवेगळ्यो गजाली बींग अ टुरिस्टीक स्टेट असल्या कारणान लोक कंटिन्युअसली हांगासर येत आसा. आमी नंबर 1001011091 ताज्या भायर पुलिसेचे स्पेशल नंबर जे आसा पळय न्ही इट इज एन 7875756000 होय नंबर जो आसा कंटिन्युअसली वॉट्सॅप आसतलो कंप्लेन आसतली तेजेर डायरेक्ट कॉलिंग आसतलें. होय नंबर हो आमी सगळे जाण ऑलरेडी यूज करपाक शकता यूज करता. आनी हें करता आसतना की हांगासर एक 2-3 गजालींचो उल्लेख एक 2-3 जाणांनी केलो. हांव पयलीं ऑलरेडी जो युरी बाब उलयला ताजेर मुद्दामून ताणें जें सांगलां
की इट इज ऑल टुगेदर की क्रायम अगेन्स्ट वुमन जो आहा पळय न्ही तेजे इट इज अ पर्संटेज ऑफ डिटेक्शन इज अ 98%. तेजेरूच आसा सकयल तुवें बाकीचेच वाचले आनी नेमके जे जाय पळय न्ही तुका जाय ते वाचले उरलेले सोडून हांव सांगता एकूच एक मिनीट कित्याक वाडला तेंय सांगता हांव कित्याक वाडला तेंय सांगता. आजकाल जे आहा पळय न्ही पयलीं आतां अवेरनेस खूब मोठ्या प्रमाणात जाल्ले आसा. पुलीस फ्रेंडली वागपाक लागलेले आसा. सो हय पुलीस फ्रेंडली आसात. लोकां कडेन पुलीस फ्रेंडली आसात. स्पीकर सर अदरवायज इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक वचून केसी रजिस्टर्ड करचो नाशिल्लो. पयलीं पुलिशेक भियाताले पुलिशेन वचोंकूच भियाताले. आतां गेल्या उपरांत फ्रेंडली आसात पुलीस म्हणून तर केसीस रजिस्टर्ड करतात प्रत्येक पुलीस स्टेशनांनी. तेणी तर आपल्या दिसले ते ट्राफीक बीन आसता ताका धांवणपाक लायल्या वयल्यान. ते मातशे पुलीस चड एक्स्ट्रा फ्रेंडली जाले स्पेशली IPS थिंग डिस्को बी नाचताय. बस दाखयता बस स्पीकर सर हांवें त्या खातीर ताका टोटल पर्संटेज ऑफ डिटेक्शन 98% आसा. तेणी त्याच बरोबर एवरेज जे आसा पळय न्ही सिन्स फ्रॉम द 2019 to 2024 हे काडल्या उपरांत पर्संटेज ऑफ डिटेक्शन इज 87%. फाटल्या 5 वर्साचे एवरेज काडला. इन्क्रीज जाला क्रायम इट इज -1.30 मीन्स इट इज एक्चुअली डिक्रीज नॉट इन्क्रीज. ओके आनी डिटेक्शन कन्विक्शन रेटूय बी वाडला. डिटेक्शन जे आहा पळय न्हू इट इज 0.12%. हे सगळें सांगता आसतना एक बाउन्सरचो विशय आयला. म्हणजे बाउन्सराक खरें म्हणजे बाउन्सर खंयसरूच रजिस्टर्ड हो प्रकार ना. तुवें म्हटलें तांकां खंयच्या कॅटेगरीन घालता काय म्हणून. आतां तांकां कॅटेगरी दिवपाक ते खंयसरूच रजिस्टर्ड ना किंवा सेल्फ प्रोटेक्शन हांव तेच आतां चॅक करतालो. सेल्फ प्रोटेक्शना खातीर कोणी जर आतां तेजेर आमकां एक बील हाडचें पडटलें किंवा हाडचें पडटलें. म्हणजे सेल्फ प्रोटेक्शना खातीर कोण जर दवरता आसत जाल्यार तेणी रजिस्टर्ड करचें पडटलें सेक्युरिटी एजन्सीजच्या थ्रू. तें हांव ऑलरेडी करपाक लायता. दुसरी ही सगळी केस सांगता आसतना तुवें एक म्हाका दिसता केस ऑलरेडी सांगल्या. ती केस जी आहा पळय न्ही हांव ती व्हेरीफाय करपाक लायता. कोण तरी एक्ट्रेस बीन कितें तरी म्हटलां तुवें. ओके ती केस ती बी व्हेरीफाय करपाक लायता. सगळ्या सिग्नलाचेर आसतले इवन दो प्रायवेट कॅमेराज निलेशान उल्लेख केला तेजो हॉटेल कॅमेराज आनी हे सगळे हेंच्यांनी एटलिस्ट इन पब्लीक प्लेसीसचेर आसतले कॅमेरा देर शूड बी द लिंक टू अवर पुलीस स्टेशन्स अवर हेडक्वॉर्टर सगळे म्हणजे हॉटेल आसतल्यो पंचायती आसतल्यो स्मार्ट सिटी आसतल्यो जितके कॅमेराज आसा तितके सगळे कॅमेरा विल बी द लिंक टू अवर पुलीस डिपार्टमेंट. तुम्ही जे खंयच्या MP लॅडच्या अंडर घातल्या पळय न्हू ते मेंटेन करा बट ते बी हाडून लिंक करपाक लायता. ओके ते लिंक तेच ना एमपीन दिल्ले पळय ते MP बरोबर गेले ते कॅमेरा बी काय म्हणून ना ते खोके उरले हो कितें ते आतां तुवें जे घाल्या ते जंक्शनाचेर बी ताजेर लावन दिता ऑन द बेसिस ऑफ दॅट ओन्ली डिटेक्शन कर म्हणटा. गेल्ले MPचे ते पांव गेले ते पोदेर गेले म्हण सांग मरे मायकल ताका कितें घरा हाडला तुम्ही. स्पीकर सर वर्स जाले अशेंच आसा वर्किंग कंडिशन ना आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीनूय आसा अजून जावना स्टार्ट. स्पीकर सर त्या ती तेच सांगता 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 ऑल द पुलीस स्टेशन इन द स्टेट ऑफ गोवा बिकॉज सर कितले आहा सांगता तांकां दिवपाची गरज आहा. स्पीकर सर टू व्हिलर 160 टू व्हिलर्स आसा. 160 सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी मेळोन फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां दिल्या. तांकां सगळ्यांक पेट्रोल जाय पळय ते आमीच दिता. 160 आहात. चलना त्यो थोड्यो ना ना सगळ्यो चलता न्यू आसा. 1.5 ते 2 वर्सां जाले दिल्यार हांवें दिल्या. हांव जाणा दिल्ले पळय ते पूण खुबशे पुलीस स्टेशना कडेन ना त्यो सगळे पुलीस स्टेशना कडेन ना त्यो मातशे चवकशी करच्यो. तुज्या पुलीस स्टेशनार 4 आहा. चलपाक जाय न्हू त्यो 4ूय चलता ना जाल्यार ताका पळोवपा लायता. आमी नाले दिता आमी दिल्या आदी आमी 2 गाडी स्पीकर सर एक मिनिट हा. स्पीकर सर ते कॅमेरा जे म्हणले न्ही आज सिरियसली आमी उलोवया. नवे बिल्डींग प्रोजेक्ट येतात तुमी कितें कितें ग्रीन रेग्युलेशन हे ते हाडटात. न्यू बिल्डींग प्रोजेक्ट यू मेक कंपल्सरी न्हू. दिस इज अ मॅटर फॉर टाउन प्लॅनिंग बट यू आर स्टील चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा although not chief minister of town planning but you can give an assurance that new building projectaक आपण कॅमेरा कंपल्सरी करतलो म्हणून ते घाल कितले ते जातले न्ही आपशीत तुजें काम जावन पडटलें.
एज कन्सर्न टू द लॉ अँड ऑर्डर जे आमकां मेजर्स घेवपाक जाय कन्सर्न ते सगळे जे आहा पळय न्ही ते आमी घेता. PCR व्हेकल तरी सांगले त्यो 44 आहा, म्हणजे प्रत्येक कडेन प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर वेगळी जीप आहा. एक चलना जाल्यार हांव ती ताका दुसरी दिवपाक लायता. स्पीकर सर तूं चलता तांकां परत चल म्हणून सांगल्या. स्पीकर सर आमी सांग. स्टेट हे आसा इंटर मायग्रंट वर्कमेन्स एक्ट आसा पळय तेजो हे आसा इम्प्लिमेंटेशन आसा काय ना? कितें The Goa Interstate Migrant Workman Regulation and Employment and Condition of Service Rules 1982 तो implemented आसा? लेबर डिपार्टमेंटाचो इशू आणि तो इम्प्लिमेंटेड आसा. इट इज नॉट डायरेक्टली बट तो इम्प्लिमेंट करता आमी. ओके, त्या खातीर हांवें म्हटलां की आमी लेबर कार्ड जे आसा पळय न्ही हे 100% इश्यूज करता सगळ्या इम्प्लिमेंटेड आसा. आमी लेबर कार्ड इशू करता तेज्या अंडर. कित्याक तेज्या अंडर सगळे रेजिस्टर्ड जावपाक जाय. स्पीकर सर हे सगळें कन्सिडर करून स्टेटींतली लॉ अँड ऑर्डर जी आसा पळय न्ही सगळ्या तरेत आमी काळजी सदोदीत म्हणजे 24/7 म्हणजे पुलीस पेट्रोलिंग. इवन दो तेंच्यांनी सांगलें ते रेग्युलर देवळांनी सुद्दां आनी चर्चींनी डायरी मेंटेन आहा पळय न्ही पुलीस वचून सायन मारून येता. आनी बरेचशे फावटी तो सांगतालो रातचे पुलीस आडयले काय पुलीस चड दवरल्या म्हणटा. पयलीं तिकेटी पुलीस पिक्चराक वयताले आनी आतांय आडयता पुलीस. आतां तूं आमदार जालो म्हणटकीर कोण आडोवचो ना. ओके, बाकीच्या लोकांक आडयता तुका आडोवचें ना. बट बाकीचे आतांय बी नायट पेट्रोलिंग जे आसा पळय न्ही नायट पेट्रोलिंग नाक्याचेर गाडी हाडून विचारता. थोडे आमदार कित्याक मागीर ताका म्हणटा चड पुलीस जाल्या म्हणटा ते कित्याक दवरले हे परते सांगता. हावजान उलयता आसतना जाय म्हणटा आनी मागीर परत आसा तशें थोड्यांक काडूय म्हणटात. हय, ताका लागून स्पीकर सर म्हणजे पूर्णता लॉ अँड ऑर्डर त्या ती सांगलें की ताजी पयर जाल्ली केस सुद्दां आमकां डिटेक्ट करपा खातीर चड उशीर लागूंक ना. बट स्पीकर सर एक गजाल आसा, आमकां हे सगळे क्रायम कमी करपा खातीर आमी अवेरनेस जो आहा पळय न्ही हो खूब मोठ्या प्रमाणात करीत आसा लोकांच्या मदीं. आमच्या कडल्यान ज्यो गजाली म्हणजे क्रायम रेट कमी करपा खातीर ज्या डिफरंट टायप्स ऑफ क्रायम जे आसा पळय न्ही ऑल टुगेदर 25 डिफरंट टायप्स ऑफ हेड्स आसात क्रायमाचे ते आयडेंटिफाय करून कशें कमी जातले हाजेर आमी वर्किंग करता. म्हणजे पंचायतींनी आसतले स्कुलांनी आतां सायबर क्रायम आयला. सायबर क्रायम लोक घरात कडेन बसून सायबर क्रायम करपाक लागला. अकाउंटा वयल्यान पयशे गेले खंयच्या बाकी अशे वेगवेगळे सायबर क्रायम आसा. त्या ती अवेरनेस जो आहा पळय न्ही हो अवेरनेस खूब मोठ्या प्रमाणे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्स पंचायत बॉडी ZP हांच्या खातीर करता. स्कुलांनी हाय सेकंडरीनी वेगवेगळ्या पद्दतीचे जो एकटो कोण रावता पळय न्ही तांच्याय कडेन म्हणजे हेणी सांगला त्या प्रमाणे त्यांचे लिस्ट मेंटेन करून तांकां परत एसिस्ट करप हेल्प करप ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा सातत्यान आमचे पुलीस जे आसा वेगवेगळ्या पुलीस डिपार्टमेंटा वयल्यान करीत आसा. तरी सुद्दां हांव परत एकदां म्हणजे बाब मायकल लोबोन म्हाका कन्सर्न आसा कारण एकट्याची डेथ जाल्या ताका खबर आहा की ताका कंडोलन्स म्हणटा. आनी हेन्स फुडें बींग एज अ होम मिनिस्टर अशा पद्दतीची सगळी गोंयकारांची काळजी घेवपा खातीर आमी समर्थ. स्पीकर सर एकूच जाता ते सायबर क्रायम म्हणटा चलना स्पीकर तुगेले कित्याक सायबर क्रायमा अंडर एक केस दिली एक 3 वर्स पयलीं ती अजून तेजे कांय ना ओपनूय ना क्लोजूय ना. तूं केसीची म्हाका डिटेल मोठी केस आख्या गोंय फामाद जाल्ली सायबर क्रायम केस ओपन क्लोजा केस सायबर क्रायमान दिल्ली ती तेज अजून तुगे सायबर क्रायमा कांयच ना. सो सायबर क्रायम इज नॉट वर्किंग. क्लोज जाले आसतली. स्पीकर सर फुडें वचया. स्पीकर सर कॉलिंग अटेन्शन डॉक्टर दिव्या राणे, चंद्रकांत शेट्टे, श्री जीत आरोलकर, श्री प्रवीण आर्लेकर. Of this fear and anxiety in the minds of the people of the state that due to incessant rains, flooding, inundation, landslides and waterlogging has been witnessed in several parts of the state, and also due to the incessant rains and the heavy flow of the Valvanti River on National Highway 748 road at Tushimara in Pariya Panchayat in Pariya constituency, several trees have been uprooted and embankments along the roadsides have also been washed away. The steps the government has taken in this matter. Speaker sir, in the last 15 days, Goa has witnessed heavy incessant rain, and as per the latest record, the excess is almost 45% of the normal precipitation in the month of July.
Due to incessant rains, the water level of Valvanti river has risen above normal, and due to heavy flow of the said river, the embankment of NH 748 AA at Tulsimala have eroded and the trees along the embankment has uprooted. Immediate steps have been taken to prevent further landslides by protecting the said portion of the embankment with rubble stone pitching. The area has been barricaded for safety of traffic. Once there is respite from heavy incessant rains, construction of retaining wall, protection wall will be taken up to prevent damage to the embankment due to occurrence of floods. With the above measures and submission, there should be no fear and anxiety in the mind of the people. Speaker, sir. Honorable member. Speaker, sir. हो जो रस्तो आसा तुळशीमळान, it's a 50-meter long stretch along the banks of the river Valvanti, and due to, I think, over the years and due to continuous erosion आणि आता incessant continuous heavy rainfall, especially now आमच्या भागान, आणि the Valvanti river, it's already the level is very high right now, and a very rapid flow of the river. The entire embankment of that 50-meter long stretch has got washed away. And because of that, there is this erosion of the embankment. आणि तो रस्तो सगळो कोसळ्ळा, आणि that main stretch is the national highway, which is NH 748. आणि from Sakri to Chorla Ghat, that is Sakri to Belgaum, that is the main stretch. आणि lot of vehicular traffic, whether it's the goods carrier or whether it is the school buses going every day from there, nala shetkari thai vata, tourists which pass on that road. So it's a very, very busy route. So मागता की जाता तितले begin disaster management and PWD माननीय मुख्यमंत्र्याकडे मागता की जाता तितले begin ह्या रस्त्याचे reinforcement करून like a retaining wall, build the embankment again for the river. आणि कालच prudent media again, I couldn't put it in this because it was last minute, but where my Keri checkpost is there, 1 kilometer to that on Chorla Ghat, just last evening, again there has been a very dangerous landslide on Chorla Ghat, and prudent media has come out with the news. And again that whole half the road has collapsed and due to the landslide, and right now that road is balanced. It's like it's balanced only on the underground pipe, the drainage pipe which is passing through and through from one side to the other. So the entire road, the Chorla, that road stretch is only on the right now on that pipe. So मागता परत माननीय मुख्यमंत्र्याकडे की तोही बी चोरला घाटीत the road, because it again it's the same national highway with so much vehicular traffic, truck, bus every day on this. begin मातशें तुमी लक्ष घालून हे जाता तितले begin हे काम करून घेवचें. Thank you. Shri Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I rise to speak on the motion moved by Honorable Member Divya Rane, Dr. Chandrakant Shetty, N.G. Tarolkar and Praveen Arlekar. This first aspect applies to everyone, which is a fear and anxiety in the minds of the people of the state due to incessant rains, flooding, inundation, landslides and waterlogging, which has been witnessed in several parts of the state. Let them speak first. Sorry. Dr. Shetty. ना त्यात तरी पण हांव पळयतालो तो म्हणटा तुमी जॉईंट लागा तेणी बटन दाबलो तो. दे वॉन्ट टू स्पीक फर्स्ट. स्पीकर सर, आजचे जे कॉलिंग अटेन्शन मूव केला म्हज्या बरोबर म्हजे कलीग आसा डॉक्टर देविया राणे, हॉनरेबल MLA, हॉनरेबल MLA जी दारोलकर आणि हॉनरेबल MLA प्रवीण आर्लेकर. हो जो प्रॉब्लेम आसा आताच तुम्ही पळयलें आसतलें 15 दीस पयलीं जेन्ना पावस पडलो तेन्ना आमचे बिचोली मतदारसंघात 3 कडेन उदक आयिल्लें आसा, आनी हे 3 कडेन म्हणजे एक साळान जे साळ आमचे परत परत बुडटा, दुसरे अनफॉर्च्युनेटली फर्स्ट टायम हांवें पळयलें खूब वर्सांनी नानोडा जंक्शनाचेर, आनी तिसरे बिचोले शांतादुर्गा सर्कला कडेन. बिचोले तशें उदक पयलीं खूब येतालें, आमच्या मुख्यमंत्र्याकय खबर आसा, पूण हे 2007 पयलीं येतालें. 2007
थंय जे आमचे न्हंय आसा थंय बंद घातलो आनी ताका पंपिंग स्टेशन केलें आनी तेन्नाच्यान उदक येवपाचें खूब कमी जालें. आतां अंदू हे उदक कित्याक आयलें हें आमकां अजूनय कारण कळना. हांव आमचे फूल WRD एक्झिक्युटीव इंजिनियर आमचे मामलेदार कलेक्टर घेवन आमी पळयले आनी तेन्ना आमचे नजरेक खुबश्यो गोश्टी येयल्यो. एक म्हणजे जी आमची न्हंय आसा ती सारमानस टू कुडचिऱ्या ही लास्ट 15 वर्सां डिसिल्टिंग जावंक ना. एक्चुअली उदक कशें आसा तो आमचो व्हाळ आसा शांतादुर्गा त्या व्हाळांतलें उदक न्हंयन वचपाक जाय पूण हांगा उलटें जालें. न्हंयचें उदक डिसिल्टिंग ना केल्या ते व्हाळान येयलें आनी त्या हाच्या कडल्यान जंक्शना कडल्यान सराक खबर आसा खंयच्या जंक्शना उलयता ते आनी थंयच्यान ते वयर येयले. आनी ताच्या बरोबर म्हाका मोस्टली आय फील म्हाका दिसता सेजा आमच्या कडेन मायनींग कंपनी आसा आनी तांचे मायनींग पीट आसात आनी तांच्या कडेन एक 5-6 हे आसा पंप आसा व्हडले पंप. प्रोबेबली तांच्यांनी ते पीठ भरत दे आर ऑल्सो रायट आनी ते जर परत पीठ भरत आनी कितें गांवांत एकदां जाल्लो आसा मुळगांव प्रॉब्लेम जाल्यार कदाचित तांच्यांनी ते पंप तेन्ना सुरू केल्ले आसले आनी दीस ऑल ऍड टू इट आनी रिवर्स उदक वचून ते शांतादुर्गा सर्कला कडेन गेले ऑलमोस्ट मार्केटा कडेन सुद्दां गेले. सो ताचेर म्हजें एक सजेशन आसा त्या खातीर जो आमचो तो बांदलेलो आसा ते न्हंयचेर तो बंद आनीक फुडें बांदपाचो आनी जे पंपिंग स्टेशन आसा आनी हे टॅक्निकल एक्सपर्टाचे हे म्हणजे आमचो WRD मिनिस्टर आसा तांचे हे आसा ते फूल टायम थिंगा पंपिंग स्टेशन घालपाचे. आनी दुसरें म्हणटा ती जी न्हंय आसा ती सारमानस टू कुडचिऱ्या ही ऑन प्रायोरिटी डिसिल्टिंग घेवची. तुमकां सांगता हो जो इश्यू जाल्लो तो एक 15 दीस पयलीं जाल्लो. लास्ट आयतारा सबंद दीस पावस पडटालो आनी लास्ट आयतारा परतय हे जे उदक आसा ते हाच्या पर्यंत ब्रिजा पर्यंत आयले वयर येवंक ना लकीली. पूण खूब भंय दिसतालो. हांव ऑलरेडी आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक इन्फॉर्म केला आनी उदक वयर येता जाल्यार पळय म्हटला. फूल आमच्या ऑफिसर तांच्यांनी जाता तितलो प्रयत्न केल्लो आसा. नानोडाय जे उदक येयले तेन्नाय थिसरय जो आसा तो असोच विशू आसा. तिसले जे ते व्हाळ आसत ते खूब वर्सां जालीं डिसिल्टिंग करूंक ना. साळांतलो इश्यू सगळ्यांक खबर आसा. थंय हांव आतां साळान आमच्या बंदाराचें काम चालू आसा आनी त्याच्या बरोबर रिटेनिंग हॉल घेवपाची विथ पंपिंग स्टेशन. ऑलरेडी म्हाका मिनिस्टरान रिक्वेस्ट केला पूण म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आसा अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट जावच्या पयलीं ती रिटेनिंग हॉल रायट फ्रॉम बंदारा टू आमचे भुमिका देवळे पर्यंत ती रिटेनिंग हॉल येवपाची विथ वॉकिंग ट्रॅक आनी पंपिंग स्टेशन येवपाचें. आमचे कडेन हे 2-3च पॉयंट आसात जंय हे उजप. कित्याक आय एम शुअर डावन द लायन इकोसिस्टम इम्बॅलन्स इतको जाला. ओदोज आमचो जीत म्हणटालो झाडां बी कट केला ही सगळे कडेच आसात. तो इतलो इम्बॅलन्स जाला. ह्याच्या फुडें जो हो रेन येतलो हो कसो पावस येतलो हो कोणाक आमकां सांगान येवचो ना. पण हे जे मेजर्स आसात हे जर मेजर आमी जर घेत जाल्यार खुबशे बरें जातलें. सगळ्यान व्हडली गोश्ट म्हणजे बिचोले तालुका आसून जो रेन गेज आसता हो रेन गेज कितलो पावस पडटलो बिचोलेक हो रेन गेज आमच्या बिचोलेन ना. मुख्यमंत्र्यान तेचेर लक्ष घेवचो. तो रेन गेज आसा तो साखळेन आसा. सो आमच्या बिचोलेकय आमकां कितलो पावस पडटा तो कळपाक जाय. बिचोले तालुका आसा साखळी तालुका ना. साखळेचो मुख्यमंत्री आसा. सो म्हाका खबर आसा सराक हे म्हाका आमच्या मुख्यमंत्र्याक सगळे विशय हे जाणून खबर आसा. ते काळजी घेता. ते फोन करून म्हाका विचारता कितें प्रॉब्लेम आसलेले. सो हांव चड आनी हाचें एक्सप्लेनेशन दिना पूण जाता तितले बेगीन हाचेर मेजर्स घेवन आमकां जेन्ना पावस पडटा तेन्ना आमकां सुशागत रावपाची मदत करपाक जाय. देव बरें करूं. जी तारळकर. आयच्या कॉलिंग एटेन्शनाक उलोवपाक उबो रावला. कॉमन कॉलिंग एटेन्शन डॉक्टर दिव्या नारायणी, डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये आनी प्रवीण आल्लेकर. स्पीकर सर, सगळ्यांक खबर आहा की ह्या वर्सा पावस खूब पडला. 45% एक्सेस जाला रेनफॉल आनी टोटल रेनफॉल रेकॉर्डेड इज 83.98 इंचीस whereas normally तो 57.6 इंचीस आसता. आतां न्यूज गावल्या की अंजुना डॅमूय ओवरफ्लो जाल्या आनी म्हाका दिसता अशें जर ओवरफ्लो जायत जाल्यार फ्लडिंग डेफिनेटली सगळ्याक वचत थंय जातलें. स्पीकर सर, पयलीं सिटीनी उदीक भरताले. आयज काल पळयता आमी विलेजींनी उदीक भरपाक लागला, फ्लडिंग जावपाक लागल्यात. हेका रिजन्स कितें? हेका वेरियस रिजन्स आसा. हांव रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाकूच म्हणना, हांगासर कंबायनली सगळ्या डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आहा. म्हणजे PWD डिपार्टमेंट आहा, WRD डिपार्टमेंट आहा. हे कित्याक लागून सांगता कित्याक हांवें हे फावट म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हांवें इन्सिडंट्स हे घडलेले आसात. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान म्हाज्या एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सीन अंडर केबलिंग केला. अंडर केबलिंग करून कॉन्ट्रॅक्टर काम करून गेलो. माती सगळी आहा ती गटरांनी घातली. आतां गटरांनी घातली जाल्यार माती काडपाची कोणी?
PWDक सांगलें जाल्यार PWD म्हणटा हें आमचें काम न्हू, पंचायतीचें काम. पंचायतीचें काम पंचायतीक विचारल्यार पंचायत म्हणटा आमचे कडेन फंड ना. पयलीं प्री मान्सून मिटींग घेतली, डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार सगळे जाण बसलेले. तांकां जेन्ना विचारलें ते म्हणटा डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा आपले कडेन फंड्स ना हे काडपाक. सो आतां क्वेश्चन असो येयला, हे प्रॉब्लम कितें जाता, हे गटर्स भरल्या कारणान आख्खे उदीक रस्त्यांचेर भरलेले आसता आनी व्हेकल्स वचपाक प्रॉब्लम जाता, लोकांक वचपाक त्रास जातात. हे म्हाज्या मांद्र्यान घडला, हरमला घडला, वेगळ्या वेगळ्या जाग्याचेर उदीक भरतात. चोपड्या तुमी जंक्शनार वयरशीं थंयसर उदीक भरला आनी वचत थंय आमचे दुसरे म्हणजे कित्याक सगळे डिपार्टमेंट हेका इंटरकनेक्टेड आहा, कित्याक हेका TCP आहा, कित्याक प्लॅनिंग जे करतात तेन्ना रोडाच्या सायडीच्यान कंपाऊंड वॉल डायरेक्ट घालतात, ताका ड्रेनेज ना काय ना काय ना, त्याच्या कारणान सगळें उदीक मदीं सांठवता आनी मदीं उदीक सांठवल्या कारणान रस्त्याक हुणके पडटात आनी ते डॅमेज जायत वयतात आनी मागीर आमच्या स्थानिकांक ह्यो प्रॉब्लेम जाता. दुसरें म्हटल्यार आमचे शेतां जे शेतकरी आहात भाव आमचे तांकां प्रॉब्लेम, उदीक जेन्ना भरता तेन्ना तेंचे क्रॉप डॅमेज जाता ते आनी ज्या ज्या गांवांनी लोकांची जी घरां आहात मातयेची, हे उदीक भरल्या उपरांत ते फुगोवन ते वणटी कोसळटात. हेचेर आमकां सिरियसली लक्ष दिवपाक जाय. हे आनी डिजास्टर मॅनेजमेंट आहा तेंच्यांनी एक म्हाका दिसता आमच्या मुख्यमंत्र्यान नाल्यार रेव्हेन्यू मंत्र्यान हांगासर कितें तरी एक प्रोविजन करचें मान्सुना पयलीं अलर्ट लोकांक अलर्ट करपा खातीर, म्हणजे उदीक जे भरता ते ना भरता ताका सोल्युशनां कितें काडपाची. इम्पॉर्टंट हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टराक एक रिक्वेस्ट करता, मातशें सगळ्यांक म्हणजे पंचायतीक घ्या कॉन्फिडन्स, पंचायत डायरेक्टर पंचायतीक आनी WRD PWD हांकां स्पेशली WRD तुका लागता, कित्याक वचत थंय आयज पळयतात म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कोस्टल बेल्ट सगळे पोयो पुरून उडयल्यात. आयज व्हेरी इम्पॉर्टंट पोयो जे आहात ते माती घालून पुरून उडयल्यात आनी बिल्डर्स डेव्हलपर्स येयल्यात आनी आपणाक जाय जाय ते व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स चालू आहा. हेतून कितें जाता, उदीक सगळें ब्लॉक जाता. फुडलो कितें विचार करीत ना, कित्याक जो प्लॉट घेता तो फाटली पोय पुरता, कित्याक एक्सेस ना, कोण भितर वचोंक शकना, कोण गेलो जाल्यार ट्रेसपासींग पंचांचेर सुद्दां घालता, सरपंचांचेर सुद्दां घालता ट्रेसपासींग, हांकां भितर वचोंक दिनात. आतांच म्हणटाले ते बाउन्सर्स बीन दवरून दवरतात ती परिस्थिती जाल्ली आहा आनी हेतून पोयो सगळे गेल्ले. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी एकदां रिक्वेस्ट करता तुका, पोयो जितले आहात ते तलाट्याक अपॉइंट करात, तेंचे कडल्यान रिपोर्ट घेयात, WRDक घेयात आनी सगळे पोयो जे आयडेंटिफाय करात, जे भरल्यात ताका स्ट्रिक्ट एक्शन घेयात तेंचेर आनी ते खाली करात. हांव एकूच उदाहरण दिता, आगारवाडे पंचायत, आगारवाडे चोपडे पंचायतीन एका बऱ्या व्हडल्या बिझनसमॅनान एक बंगलो बांदता आनी तो खंय बांदता, हेचेर मानशेच्या देगेक बांदता, बांदांचेर प्रायवेट बांद तेचेर बांदतात ते, आगर बीन आहात सायडीक आनी सायडीक गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी म्हणजे नाला गेला आनी गव्हर्मेंटाचें नांव जालां, सरकारी प्रॉपर्टी म्हणून सरकार म्हणून लागला 114चेर. तेणी तो एनक्रोच भितर केला, सगळी माती फिलिंग केल्या, लोकांची एक्सेस पाथवे ती मानशेर वचपाची ती बंद केल्या आनी थंय गेल्या उपरांत दादागिरी सगळें. हांव एक दीस मुद्दाम हांव डायरेक्ट भितर गेलो, हांव गेल्लो हरशी मानशी पळोवंक आनी आगर थंय फुटला तो पळोवपाक, जाल्यार थंयसर म्हणाला आमचे एक्सेस पाथवे आमची बंद केल्या. हांव भितर सरता जाल्यार तेणी नाला आख्खो भितर घेतला आनी पोय ती पुरून उडयल्या. सो थंय सरकाराची लँड, अशे गोश्टी खूब आहा. ताका लागून तो एक रेकॉर्ड काडपाची गरज आहा, म्हणजे जंय जंय आमचे पोयो जे पुरल्यात तेचे कडेन. दुसरें म्हटल्यार हरमला आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जाणा ते केन्ना त्या सायडीन हरमल सायडीन वयतना आगर एका सायडीन आहा आनी शेतां एका सायडीन, आगर ते कळ्ळें कोणाचे ते. सो पयर त्या दिसा उदीक जेन्ना पावस जेन्ना व्हडलो पडला तेन्ना दोपारभर उदीक आख्ख्या रोडाचेर व्हेकल मूव जायना आसले. हांव स्वता सकाळीं 7 गेला थंयसर. तो कित्याक लागून जाला हे म्हाका दिसता PWD मंत्री आहा म्हणजे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी रेव्हेन्यू, कित्याक ऑपोजीट परत एकदां सांगता, ऑपोजीट सायडीन पोय आहा उदीक वचपाचें, ते पोय पुरल्या, ताका उदीक वचपाक वाडना आनी ताका लागून रस्तो पिड्ड्यार जाला. काल कोणी एक्स पंचान सरपंचान बायट दिल्या, आमदार बेजबाबदार, आमदार जबाबदार एका आमदारान केला, लास्टाक बोटां आमदाराक येता आनी सरकाराक येता. एक्चुअली आमची हांगा कांय मिस्टेक नासता, हे भायले येतात, आमचेच कोण भितरले आसात ते सगळे हे ब्लॉकेज करतात आनी उदीक सगळे भरून उडयतात. स्पीकर सर, हांव एक धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, कित्याक हेका एक्चुअली प्लॅनिंगेची इम्पॉर्टंट गरज आसता आनी हांव कित्याक लागून थँक्यू म्हणटा. इतलीं वर्सां रोड जाताले, इतले PWDचे रोड जाताले, ताका केन्ना ड्रेनेज दवरूंक ना.
व्हेरी रेअर खंय तरी चुकोन गटर्स घेतले आसतले पूण हे फावट जे म्हाज्या टेन्युराक जेन्ना हांवें प्रपोजल मूव केले तेंच्यांनी तांकां जेन्ना रिक्वेस्ट केल्या त्यांनी आमचे कितें व्हडले व्हडले मेजर प्रोजेक्ट्स रोडाचे ताका एंटायर सगळ्या रोड्सांक ड्रेनेज घेतल्यात सो आमकां हे सगळें घेवपाक इम्पॉर्टंट कित्याक वेंजी मातशें बोटां दाखयता तुका कळना आं सरकार काय करना हांव धन्यवाद म्हणटा मुख्यमंत्र्याक कित्याक तेणी आयज करून दिले आमकां तूं फक्त बोवाळ घालपाकूच उरलो फुडलें काय आयकत ना आतां आमी प्रॉपर प्लॅनिंगेन वयतात आनी सगळे प्लॅनिंगे प्रमाणे फुडें सरल्यात स्पीकर सर परत एकदा ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आहा की पोयांचे मातशे पोयो जे आहात ते लिस्ट आउट करून तेचे नेसेसरी एक्शन घेवची थँक्यू Carlos Ferreira. Speaker, I speak in respect of the motion which has been submitted jointly by Dr. Divya Rani, Dr. Chetye, Jita Rolkar and Praveen Arlekar about the incessant rains, flooding, inundation, landslides and waterlogging. First, in our own constituency, in the villages of Aldona, Karona, Korju and Bastora, we have had trees which have been uprooted and waterlogging. Waterlogging problems have come in basically two reasons. One is the desilting not done properly. The electricity department has dug up the roads and thrown the mud in the gutters. And we also have another issue where compound walls are being permitted by the town planning department, where they block the flow of the water. There are no holes, no passages for water, and water gets collected and starts going into somebody else's houses. I think that the revenue department, when giving the conversion sanads, I think they need to allow this permissions along with these conditions being put so that flow of the water should not take place. Other part is that there is land filling which is being done rampantly. Even as we go along the highway to Mapsa, on the left side you can see a project, I think that's a sewerage project which is coming up. It's being built in the field. So if the government itself is going to fill up the fields, imagine the common man when they fill up the fields. We are having the floodings which is taking place in Giri, so it affects me in Bastora. न्यू हायवे जाता पळय न्ही ताच्या खातीर इट इज अ टेम्पररी जो हे सुरू आसा पळय डेट इट इज ते न्ही ते पेट्रोल पंपा सायडीन लेफ्ट सायडीन एक प्रोजेक्ट येता हय पळय लेफ्ट सायडीन येता एक प्रोजेक्ट सिवेरेज तो येता न्ही तो सो what you are talking is right side about the highway. There I'm not talking of that. So even when we reach near the Green Park Hotel, that flooding which is taking place, Tar Bridge, near the Mapsa Tar Bridge, also flooding which is taking place because no proper desilting has taken place. Cross drains are blocked, and I will also tell one thing to the Honorable Speaker and the House. I spoke to the collector about this because at the cross drains, the moment the water flows, everything is planned well. People block the cross drain not to allow water to come inside their property. So I have told the collector, so collector told me, just make a letter and under Disaster Management Act, we can open it. So I will also request the government to make sure that it's not just my constituency, everywhere we will face the same problem. So it can be tackled so that all these cross drains are opened and they are not blocked. There is another aspect about the land filling which I was talking. Land filling, Zale, the Mamladar or Talati gives a report, then afterwards they come for an inspection, they issue a notice, and they may at the most fine the person for land filling. They are not removing the filling which has taken place. Please understand one part of land filling, penalizing as well. Other thing is action of removal, because when it's removed, the water can flow. So, and the other thing is about the uprooting of the trees. I think that if this action is taken immediately, because I understand this time we had this election code of conduct and the elections going on, everything froze, they could not work, and I know that submitting a file to get election commission clearance was taking more than a month. But I think these are natural things which I think which can be put in place. Next year we will have Zilla Panchayat elections. Again, you can't freeze it again. So therefore, if this kind of pruning of trees or cutting of the branches has to be done, that should be taken on priority irrespective whether an election is coming or not. Otherwise, suddenly find trees fallen and roads blocked or electricity wires snapping. Oblash. Prevention. Speaker sir, आमचे ऑनरेबल कलिग्सांनी जे कॉलिंग अटेन्शन हाडलेलें आहा
ते एकदम अत्यंत गंभीर अशें आसा आनी अशाच तरेचे कॉलिंग अटेन्शन लास्ट इयर हांवें हांगा ह्या साबरगांवान हाडलेलें. आयज आमच्या सरकाराक हांव विनंती करपाक सोदतां, जो पावसाचो तडाखो गोंयांत पडटा हो ह्याच वर्सा पडला अशें ना आनी आमकां ह्यान फुडें सुद्दां अशा तरेचो पावस हो वारंवार वर्सांत वर्स आसतलोच. पण जे प्रिकॉशन आमी घेवपाक जाय ते घेवपाक लागून आमच्या सरकारान थोडी सतर्कता बाळगपाक जाय. हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगपाक सोदतां, जी आमची वाळवंटी नदी आसा जी आमच्या मतदारसंघांतसून वयता, तशीच जी दिवचलची न्हंय आसा जी कुडचिऱ्या गांव म्हणजे आमचो मतदारसंघ कुडचिऱ्या गांवांसून ते सारमानेस जॉयन जाता, ह्या दोनूय न्हंयचो तडाखो आहा तो आमच्या पूर्ण मतदारसंघाक लागता. जो काल फ्लड जाले ते वाळवंटीच्या नदींचेर जो फ्लडिंग जालें त्यामुळे आमचे कारापूर सरवणातले काही भाग जो फ्लडाच्या अंडर येयलो. तशेंच जो कुडचिऱ्या गांवांक तडाखो बसलो तो जे दिवचले जी न्हंय आसा त्यामुळे बसलो. हितून दोतोर हांव स्पिकर सर हांव सांगपाक सोदतां की प्रिकॉशन घेतलो जाल्यार आमकां ह्यो न्हंय आहा त्यो डिसेल्टींग करच्यो पडटल्यो. गेली 9 वर्सां जालीं ह्यो न्हंय डिसेल्टींग जावंक ना आनी त्यामुळे जे सिल्टींग वाडलेलें आसा तेन्ना हेची डेप्थ कमी जाल्ली आसा. म्हणजे जर तर ते सिल्टींग वाडलेलें ते कमी करूंक ना जाल्यार आमकां हो तडाखो हो असो बसत रावतलो. स्पिकर सर, जे डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम जी आमची आसा तांकां हांव सांगपाक सोदतां की जे डिजास्टर जाल्ले आहा, जे एम्बांकमेंट वॉश जाल्ले आसा, जे रस्ते वॉश जाल्ले आहा, त्या एम्बांकमेंटाक पळोवन तो जो एटेंड करून ती सायट एटेंड करून ऑनरेबल मिनिस्टरान डायरेक्शन दिवपाक जाय की हे इमिजिएटली एटेंड करपाक जाय. आनी हे जर डिसेल्टींग जर करपाचें जर आमी स्टॉप केलें जाल्यार पुन्हा ही पूर स्थिती म्हणजे फ्लडेड एरिया ही परत येवंक शकता. हे आमी लक्षांत दवरून आमच्या सरकारान हें काम करचें अशी रिक्वेस्ट करता. थँक्यू स्पिकर सर. Speaker sir, I stand with regards to the calling attention raised by our colleague Dr. Divya Rane, Dr. Chandrakant Shete and Srijit Arolkar and Shri Praveen Arlekar. Speaker sir, I was a pass pota to this, that is nothing new and it will never be new. सदां आसतलें स्पिकर सर. बट द प्रॉब्लम हियर इज आम आयकताय कोणाले, आम आयकपा सोदताय आनी आम आयकतले हेज्या मुखार. डू वी लिसन टू एक्सपर्ट्स? आर वी लिसनींग टू एक्सपर्ट्स? वील वी लिसन टू एक्सपर्ट्स? कित्याक म्हणटा स्पिकर सर, हांव म्हणाले आतां आनी हेच एसेंब्लींत 27 जाण मुज ऑपोजीट रावल्ले टू गीव अ वोट ऑफ काउंट की बाणाल्यांत वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स नाका आनी आम ते दुसींग 6 जाण आहले आनी हो व्हिडिओ आज आउट आहा, सर्क्युलेट जाता. आनी आयज दिसाक बाणाल आख्खें बुडलो आहा, इतली बुडलो आहा की हेज्या पयले जावं ना. ना वाय आय से, आर वी रेडी टू लिसन? वील वी लिसन इन द नेक्स्ट फ्युचर? कित्याक ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर गडकरी जीन आपल्यागेलो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह मिस्टर R.K. पांडे धाडलो आनी तेणें सांगलोलें बरें वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स गरज ना, पूण फ्लडिंग जरी तरी बाणाल्या तूं बंद करतलो जाल्यार थिंग 3 नाल्ला आहाय, त्या नाल्ला तुवें बांदकाम घेवन करूंक जाय, कंप्लीट करूंक जाय बिफोर 2024 फ्लडिंग हॅपन्स. अग्री जाल्लें, आयकलोलें, येस सर म्हणलें ताका. कांयच ना, आयज देखून कांयच ना, बजेटूय ना, कांय ना. मुखार जातलें येत्या पावसा पयलें, हें आज परत जाता, येत्या पावसा परतूय तशें आसतलें. आर वी रेडी टू लिसन? येस ऑर नो? हेज आन्सर जायो. सेकंड, डिसिल्टींग ऑफ रिवर्साल आनी ड्रेजिंग परत करपा जाय म्हूण सांगलो तेणें. हेंय जालां, हे पावस पयलें जालें ना. सो वॉटर लॉगिंग इज हॅपनिंग, फ्लडिंग इज हॅपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ आवर फेलियर्स. बिकॉज आमगेले फेलियर, आमकां कोण येवं, R.K. पांडे येवं या कोण येवं, आमकां फरक पडना. आमकां कितें, आम सुसेगाद जाल्ले, वयले आम दुसऱ्या म्हणटाय स्पिकर सर. आमगे जर तर फंक्शनिंग जायना स्पिकर सर, आज बुडटा, आज बेनावलीम जर तर चलयलो जाल्यार सगळे पेपरांचेर येयलो. सो स्पिकर सर, मुगे एकू मागणें की हे बजेटाक घायल ना जाल्यार देखून डिजास्टर मॅनेजमेंटा अंडर घालचे. कित्याक आज कोटा की स्टिल्स आर जाय आहले, वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स वॉज रिक्वायर्ड. नाव सिन्स इट हॅज बीन टोल्ड बाय एन एक्सपर्ट तें गरज ना आनी तें कावंटर करपाक तुका गरज आहा हे कल्वर्ट जे वयताय
तेका रिटेनिंग वॉल बांदून तो फ्लो हें करपाक, रिवर्साल डिसिल्ड करपाक, रिवर्साल ड्रेजिंग करपाक जे जाग्यार जाय, आनी रिवर्साल हो कुडको जो आहा ते खारेबांद आहा तो आख्खो दोनी सायडीन रिटेनिंग वॉल बांदून तेजी वॉटर फ्लो स्ट्रीमलायन करपाक. सो दिस वॉज द काउंटर मेजर टू अवॉइड फ्लडिंग. सो टुडेज फ्लडिंग इन बेनावलीम is a man-made creation zalna because we have avoided doing this. So yeah, next time zatle and can we avoid this flooding? Maksada we have to work, Speaker sir, with a deadline of work orders being executed with a time frame manner, Speaker sir. ये आज चुकत आमगेले आणि ये आज पुसान कोण मेल ना, Speaker sir. सद्याक आयज तारखेर. And I hope and I pray की आनी उदो वाडोन घर कांय डॅमेज जायना जावपाक, कित्याक नाजाल्यार somebody has to held responsible, Speaker sir. So this is what is lacking. And a comprehensive solution was proposed by Shri R.K. Pandey in order to avoid this flooding, but this comprehensive solution has not been executed, and we hope that this execution comes up with this whatever we have spoken on this calling attention, Speaker sir. Thank you. Viresh Borkar. Michael Lobo. I wanted to discuss beyond Madam's calling attention, but I think it is not right. Ulong Data? Speak, but keep it brief. Okay. Speaker sir. Yeah. Poi. Speaker sir, Honorable MLA Divya Rane, along with Shettieba Anjit Arolkar, has brought this calling attention. And it is actually not only over here, but jenna ashe disaster jata, it becomes bharpur lok affect jata hai. It's not only about a road, that embankments which has collapsed at Valvati River, which is the main road going to Belgaum. But in other parts of Goa, such disasters have already happened, and they are happening because पावसूय तितलो पडलेलो आहा. आणि आदी ह्या ऑगस्ट हावसान आमी डिस्कस केल्ले आहाय. आणि ऑनरेबल मिनिस्टरान आदी रेव्हेन्यू मिनिस्टर जेनिफर आसली तिणेय आमकां आन्सर दिलो, सीएमानूय आन्सर दिल्ले की आमचे प्रिपेरेडनेस कितले आहा, म्हणजे वेदर वी आर प्रिपेर्ड, कितलेच वस्तू आमकां त्या टायमार इकते घेवपाक जाय आसले. म्हणजे अपरूटिंग ऑफ ट्रीज जेन्ना जाता, मेन रोड ब्लॉक जाता, आमचे कडेन जे फायर फोर्सा कडेन जे इक्विपमेंट्स आसपाक जाय ते आमी घेतलेले आहा काय ना, जे आतां लेटस्ट इक्विपमेंट येयल्यात ते आमी घेतलेले आहा काय ना. वॉट आर द मेजर्स वी आर गोइंग टू अंडरटेक, स्पेशली वेन इट कम्स टू दीस मेजर रिवरलेट्स. कितकेशेच लोक आपले रिटेनिंग वॉल घालतात तितून, आणि तो रिवरलेट जी 10 मिटरची आसता, जी उदक वचपाची, ती बारीक करून उडयता. हेचेरूय म्हाका दिसता देर हॅज टू बी स्ट्रिक्ट मेजर्स बींग टेकन प्लेस. आणि जेन्ना लँडस्लायड जाता, देर आर वेरियस रिजन्स फॉर इट. मेन रिजन्स इज वॉटर लॉगिंग. वॉटर आहा पळय ते डायरेक्ट चॅनलायज करून ते सकला आदी आमच्या आदल्यांनी, आवर फोर फादर्स, आवर एन्सेस्टर्स हॅड डन दीस वर्क. म्हणजे उदकाच्यो वाटो तेंच्यांनी दवरलेल्यो त्या टायमारसून. तेन्ना अशें डिजास्टर येदे इतले मोठ्या प्रमाणात जायनासले, आनी त्यो आयज बंद जाल्ल्यो आहा. आनी ते कित्याक बंद जाल्ल्यो आहा? बिकॉज ऑफ वेरियस रिजन्स. कोणेच पळोवंक ना त्यो. म्हणजे गांववाल्यांनी बेश्टे उलयले आनी ते तिंगाच गेले, आनी कोण तरी बिल्डरान येयलो, बिल्डींग बांदली, आनी कोणें विलास बांदले, आनी कोणें आनी कितें केलें. ते वॉटर इज नॉट इवन डायवर्टेड, इट इज केप्ट ऑन द रोड ओन्ली. ते सायडीन जे वॉल आसता, रिटेनिंग वॉल आसता, ते कॉलेप्स जाता. वॉटर वे जी आसता ती एक वाटेनूच आसली ती बंद जाता. आनी स्पीकर सर, म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हेचेर स्ट्रिक्ट मेजर्स घेवपाची गरज आहा. हाव वी कॅन प्रिवेंट लँडस्लायड्स, हाव वी कॅन प्रिवेंट फ्लडिंग. जे आयज फ्लडिंग जाता, आमी आतां इतलीं वर्सां उलयता फ्लडिंगाचेर, आनी गिरी हायवे बांदलो तरी फ्लडिंग जाता. तितूच मोर देन 1 feet of water. I think you must have also passed that side. 1 feet of water. आणि तुमची रिवरा कडेन वचून थिंगासर नियर तार रिवर म्हापसा, तेजे आरो फर्स्ट टायम उदक येयलें भितर थिंगा. आनी हें कित्याक जाता? द रिजन्स देर ऑन. वी नीड टू अंडरस्टँड दीस, अँड प्रॉपर मेजर्स हॅव टू बी टेकन, स्पेशली दोज रिवरलेट्स विच वर देर ऑफ ओरिजिनल सायज. जे कॅडेस्ट्रल प्लॅन काडून पळयात कितले वीथ आसले ते रिवरांचे, ते रिवराचे वीथ आतां कमी जाले. कित्याक सायडीचे प्रॉपर्टी ओनरांनी तितून माती घालून रिटेनिंग वॉल बांदली,
आनी ते वीथ ऑफ द रिवर जी 15 मिटर आहली ती 8 मिटर करून उडयल्या. आनी हे म्हाका दिसता आमी सारकें करपाची गरज आहा, बिकॉज वेन इट रेन्स सो हेविली फॉर द लास्ट 3-4 years वी हॅव सीन द रेन्स, heavy rains, 3-4 days it rains heavily. But for the water to go into the river and from river to the sea, I think the channels have become small. And this needs to be done on war footing. Thank you, Speaker, sir. Suresh Borkar. Speaker, sir, I raised to speak on the calling attention brought by Dr. Divya Rani, Dr. Chandrakant Shetye, Sri G. Tarolkar and Praveen Lekar. Speaker, sir, आमच्या कलिग्सान खूब डिस्कशन केलें की लँडस्लायड जाता, उदक भरता, वॉटर लॉगिंग जाता, पण हेजो मूल कारण कितें? एवरी टायम आमी डिस्कशन करता, डिस्कशन जावन परत जाता. आतां खूब जाणांनी सजेशन्स दिले की वॉटर लॉगिंग जाता थंय आमी खंय ना खंय जी रिवर आसा ती क्लीन करपाक जाय, सायडीच्यान तेजी वॉटर लॉगिंग जाला तें काडपाक जाय, ड्रेनेज क्लीन करपाक जाय, अशे खुबशे सजेशन आसा. बट मेन जो हें आसा प्रॉब्लेम आसा तो म्हणजे सरकार आयज सिरियस ना. सरकार आयज पळयना की एनवायरमेंट कसो डॅमेज जाता तो. आयज खंयूय कन्स्ट्रक्शन येता, आयज जे इकोलॉजिकली सेन्सिटीव झोन्स आसा थंय कन्स्ट्रक्शन येता, आनी ती कन्स्ट्रक्शन येयल्या कारणान जे उदक आसा, उदक साठपाक जाय, जे झाडां आसा झाडाच्या मुळांनी उदक साठपाक जाय तें उदक साठना आनी तें खंय ना खंय सकयल देंवता, आनी जे उदक आसा तें भायर मारता आनी ते लोटान खंय ना खंय लँडस्लायड जाता. आनी हे प्रत्येक आयज खंय ना खंय मुखेलमंत्र्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय की आयज समज आमी चिंतना जाल्यार फुडें हेज्याकून व्हडले दुश्परिणाम जातलेच. आनी हो जो आसा तो रिपोर्ट जो घाटगेल कमिशन आसा तेंच्यांनी एक रिपोर्ट केल्लो, त्या रिपोर्टान सांगलेलें की वेस्टर्न जे घाट्स आसा हे खंय ना खंय सामके इम्पॉर्टन्स आसा, ताका खुबशे इम्पॉर्टन्स आसा, इकोलॉजिकली बायोलॉजिकली खूब इम्पॉर्टन्स आसा, आनी हे खंय ना खंय आमकां राखपाक जाय. तितून खुबशे रिकमेंडेशन सरकाराक दिल्ले आनी सरकारान सांगलेलें की हेजी रिकमेंडेशन घेवचें म्हणून. मात तेजें म्हाका दिसना की सरकारान कितें तरी रिकमेंडेशन घेतला, कारण आयज तुमी प्रत्येक कडेन आमी वयता थंय पळयता कन्स्ट्रक्शन जाता, दोंगर हिल कटींग जाता, लँड फिलिंग जाता. लँड फिलिंग येयल्या कारणान थंय उदक भरता. आतां बाकीच्या कलिग्सान सांगलें आनी बाकीचे रस्ते पासून बुडोवन वयता, मागीर कोणाची गाडी व्हांवून वयता आनी कितें जाता. सो ही जी आयज परिस्थिती जाल्या हेका खंय ना खंय सरकार रिस्पॉन्सिबल आसा. सरकारान म्हटल्यार डिपार्टमेंट सगळे डिपार्टमेंटांनी मेळोन जो डॉक्टर घाटगिलाचो जो रिपोर्ट आसा हो रिपोर्ट खोलायेन पळोवपाक जाय आनी हेजेर इम्प्लिमेंटेशन म्हटल्यार कशें आमी इम्प्लिमेंट करपाक शकता, कशें आमी हें राखपाक शकता. नाल्यार आतां कितलेंय डिस्कशन केलें, त्या टायमार आमी क्लिनींग करतले, त्या टायमार आमी ड्रेजिंग करतले, पण आफ्टर दॅट कितें आनीक लोटान येतलो. वी कांट प्ले विथ द नेचर, आमी नेचराक खेळपाक शकना. आनी हे जाणून आसा कितलेशे फावटी तुमी हेज्या पयलू पळयला आसतलें केरळान पासून केदो व्हडलो फ्लड येयलो, आनी अशें गोंयानूय जातलें. आमी आयज चिंतूंक जाय आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यांनीय चिंतपाक जाय की हेज्या बाबतींत आमी खंय ना खंय एक डिसिजन घेवपाक जाय, एक फर्म डिसिजन घेवपाक जाय. आनी हे रिपोर्ट जो डॉक्टर घाटगिलान रिपोर्ट केल्लो तो रिपोर्टाचेर खंय ना खंय विचार करपाक जाय. आमी पूर्ण आमचे सभागृह आसा, सभागृह अशें डिस्कशनां खूब जातलीं, पण हेज्या फुडेंय डिस्कशन सेम इश्यू जातलो. फुडें आनीक पावस पडटलो, पावस हो कंटिन्युअस आसा, रेनफॉल गोंय हे रेनफॉलाक लागून फामाद आसा आनी हे आनीक वाडटलो. सो आयज डिसिजन घेवपाक जाय इतलेंच सांगता, कारण आनीक सांगून काय फायदो ना. बाकीचे सगळे कलिग्सान सांगला. थँक्यू. Speaker, sir, I would like to speak on the calling attention moved by Honorable MLA Dr. Divya Rane, Dr. Chandrakant Shetye, Shri G. Tarolkar and Praveen Allekar. Speaker, sir, जेन्ना आमी फ्लडिंगाचें उलयता आनी जेन्ना हेवी रेन फॉल आतां सद्याक चालू आसा, कंटिन्युअसली रेड अलर्ट हो आमकां दीत आसा. म्हाका दिसता गिरीम जो हायवे मेन हायवे लागता आनी गिरीम विलेज जी लागता हांगा भरपूर फ्लडिंग कंटिन्युअसली जायत आसा. एवरी इयर आमी एसेंब्लीन उलयता, एवरी इयर वी ब्रिंग टू द नोटीस, आनी हेजेर कांयच जायना. म्हाका दिसता WRT डिपार्टमेंट आनी तांचे इंजिनियर्स हांचे कडेन कंटिन्युअस आमी फॉलोअप करता. डिसिल्टींग हे मनसुनाच्या खूब पयलीं जावपाची गरज आसा आनी ते पार्ट म्हणजे जेन्ना डिसिल्टींग करता म्हाका दिसता कंटिन्युअसली फ्रॉम स्टार्ट टू दी एंड, म्हणजे आल्दोना गिरी पार्राच्यान चालू जाता तो फुडें. ऑनरेबल स्पीकर तुकाय लागता तार रिवर, हे हो एंटायर स्ट्रेच जो आसा हो कंटिन्युअसली आसा तो स्ट्रेच डिसिल्ट जावपाची गरज आसा. एंड वी शूड होल्ड one minute. The house is extended by 5 minutes. And we should hold engineers responsible. एक तेंच्यांनी ते इंजिनियर्स तेंच्यांनी थरो स्टडी करपाची गरज आसा
एवरी इयर आमी तांकां सांगता ते आमकां एक बारीक हेजेर सोल्युशन दिता, थोडोसो पार्ट ड्रेजिंग करता, डिसिल्ट करता, पूण सेम स्टोरी कंटिन्युअसली ही चालूच आसा. गिरीम पंचायत हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की आयज 9वो दीस आनी 9 दीस जाली गिरीम पंचायत उदकान बुडलेली आसा. काल सबंद म्हणजे सगळे पंचायत मेंबर सेक्रेटरी म्हाजे कडेन आयिल्ले आनी पंचायत बंद आसल्या कारणान लोकल्स जे आसा तांकां भरपूर त्रास भोगचो पडटा. आमी थंयची एक शाळा आसा तांकां रिक्वेस्ट केला की एक आमकां रूम दिवचो म्हणून, की एटलिस्ट बारीक गजाली इनकम सर्टिफिकेट जावं बारीक कितें गजाली पंचायतीन लागता जावं पंचायतीन एक्शन घेवपाक लागून कोणाच्या घरान उदक गेलां जावं आनीक कितें करपाक लागून ज्यो ज्यो गजाली लागता पंचायतूच लोकल बॉडीज ना जाल्यार कितें जातलें काय म्हणून. ऑनरेबल स्पीकर सर, आयज स्पेशल म्हाजी पंचायत ती दर वर्सा तशीच पोना वयतली. हय, दर वर्सा बुडटलीचेर कितें तरी उपाय काडपाक जाय. हांव ते तुजें सांगता पळय न्ही, हांवें तें पळयलां म्हणून सांगता तुका. तर कितें तरी सोल्युशन म्हणजे तुज्या गांवच्या लोकांनी ठरोवपाक जाय आसलें तें. हांवें फाटले फावटी पळयलें, सगळे भोवती म्हणजे कोणाकूच वचूंक मेळना, सगळे डॉक्युमेंट बीन सगळे वयतले. हय, कितें तरी सजेशन्स ना जाल्यार शिफ्ट तरी कर, म्हणजे सजेस्ट कर तूं डिजास्टर मॅनेजमेंटाक एकदां व्हरोन तूं सजेस्ट कर कितें तें. अकॉर्डिंग टू दॅट वी आर रेडी टू डू इट. तुजो रूम घेतले म्हणून सोल्युशन येवचें ना. हय, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हांव तेजेरूच येता पळय. आयज सकाळीं थंय इन्स्पेक्शन आमी केलां, म्हाजी टीम पंचायतीन, आनी आमी स्पेशली थंय ड्रोन स्पेशली हांवें कोणाक सांगून ड्रोन सर्वे केल्या. खंय खंय उदक भरला, खंयच्या खंयच्या रोडान म्हाका दिसता उदक जे ब्लॉक जाल्या ते आमकां रेज करपाची गरज आसा. ताका लागून PWDचे इंजिनियर्स घेवन स्पेशली ड्रोन सर्वे कित्याक केला की आतां आमकां ते दिसता वयरच्यान फोटो. पावस केलो काय जेन्ना आमी काम करूंक थंय सोदता तेन्ना आमकां कांय मेळचें ना. सो ताका लागून चीफ मिनिस्टराक हांव सांगूंक सोदता की आयज स्पेशली हो आमी ड्रोन सर्वे थंय केला. हे जर आमी सॉर्ट आवट करतले जाल्यार हेका 2 उपाय आसा. एक जे लो लायंग फिल्ड्स जे आसा, जे बराप चालू आसा, ह्या आमी बंद करपाची गरज पडटली. कितें तरी एक्शन तेजेर जावंक जाय. आमी कंटिन्युअसली हेजेर फॉलोअप करीत आसा, पूण हेजेर कांयच एक्शन जावंक ना. आनी जर अशेंच कंटिन्यू जायत रावलें, लोले लायंग एरियाज ज्यो आसा ह्यो भरीत रावपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता उदकाचो प्रभाव आनीक आनीक फुडें वाडत रावतलो. जे जे रोड्स आसा आनी जी पंचायत आसा, हांव तांकां तेंच काल विचारलेलें की जाता जाल्यार आमकां तो खंय खंय उदक भरता तो आमकां रेज करचो पडटलो. आनी ताका लागून म्हाका PWDचो भरपूर सपोर्ट जाय. आनीक हांव सांगूंक सोदतां कितें उरलेलें कितें आसा तें हांव डिटेलान डिमांड्सान उलयतां स्पीकर सर. पूण डिजास्टर मॅनेजमेंट तेंच्या थ्रू म्हाका दिसता कंपेन्सेशन जें आसा, गेले 3-4 दीस जाले कंटिन्यू घरांचेर झाडां पडत आसा, कितलेशे जाणांची घरांय मोडलेलीं आसा. सो स्ट्रीमलायन करून जे जे आमचे गरीब भाव आसा जेणे कडेन ते फायनान्शियल बर्डन उखलूंक जायना, म्हाका दिसता डिजास्टर मॅनेजमेंटान बेगींतल्या बेगीन तेंचे जे इश्यू हें आसा ते स्पीडअप करून ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता की आमी ते कंपेन्सेशन तांकां दिवया. लो लायंग फिल्ड्स आनी एकदां सांगूंक सोदता कितें तरी एक्शन हेंचेर जावंक जाय, नाल्यार कंटिन्युअसली जर भरत रावले जाल्यार आमकां हेजो भरपूर त्रास जातलो. इम्पॉर्टंट इश्यू आसा तो हांवें तुमच्या दोळ्या फुडल्यान हाडला आनी हेजेर आनीक डिटेलिंग जें आसा हांव डिमांड्सान मागतां. देव बरें करूं. House is adjourned till 4:30. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय